Kararara, shararara, ha ha ha, oh taribaha, oh ra ra ra, oh shararara, ra 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 ra, ha la ri ra ha ha. Ah ha ha, ro ho, ah ha ha ha, ra 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 ra, la ro, oh ro ho. थँक यू लॉर्ड. तसेच आमचे दोळे दांपया आम्ही देवाच्या आजारपणांत आसा. सकाळींच्या त्या शिक्षणांत आमी शिकल्या देव आमचो कितलो मोग करता म्हण. देवान ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक दान आमचो ताणें मोग केलो. ताचो मोग तो वर्णूंक जायना. ताची ती कृपा अपरिमीत सदांनीत ती नवी जावन आसा. वय बापा, आमी तुज्या आजारपणांत आसा. तुजे उतार म्हणटा देवाच्या आजारपणांत आमी आसतना गुडो दोंगूर मेणा बरी कर गाता म्हण. वय तुज्या आजारपणान आमी हांगासर आसा. कितें हांगासर ह्या भावाद्वारी पवित्रत्म्याद्वारी आमी कितें शिकता गी तें म्हज्या जिवितान आमच्या जिवितान मात्र न्ही ते हेरांच्या जिवितान ती दाराळ मापान बरोवन तशें फळ दिवचें बरी. म्हजें जिवीत बदलावन करन तें फळ म्हजें तें येवन हेरां म्हाका पळयतना तें फळ थी खावंक आशेव. बापा तुवें येदोळूच आमकां तुवें फावो केलाय बापा. हांगासर जमल्या हर एकल्यांचे तशेंच यूट्यूबार कोण पळयतात हर एकल्यांचे तुवें आत्मीक दोळे उगडापण तुवें केल्यात बापा. तुका अर्गान दिता हांव. कोण पवित्रत्म्या संपूर्ण जावन हें सेशन तुज्या कंट्रोलाक काणगे आनी सगळें तूं हांगासर शिकय. तूं आमचो मजतदार जावन आसाय. तूं आमचो कम्फर्टर जावन आसाय. हें मागणें करता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बसा एक घडी. प्रेज गॉड. हालेलुया 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 हालेलुया. ब्रदर आमी सगळे ब्रदराक वेलकम करया. ब्रदर हांगासर आयला. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. Praise the Lord. A very good morning to all of you. Hallelujah. So good to see all of you. तुमकां पळोवन बारी म्हाका संतोष जाता. Come here. Hallelujah. हालेलुया. And it's been a long time that I'm seeing you. मस्त तेंपा उपरांत हांव तुमकां पळोवन आसा. It was a beautiful journey. एक बारीक सोबीत एक पैन जावन आसा. Painful journey surely, पूण कठीण दुखीचेय पैन जावन आसलें. but lots and lots to learn in this journey. पूण ह्या पैना वेळार जायतें हांव शिकूंक मेळ्ळें. So we all go through trials. तशेंच आमी जायत्या समस्या वयर वचून आसा. We all go through tribulations. आनी एक प्रॉब्लेमा वयर आमी वचून आसा. ट्रिब्युलेशन. But there are certain times when you are not the cause of the troubles. पूण त्या जायत्या समस्याक जायते फावटी आमी कारण जावन आसना. So there are three kinds of storms. ते तीन नमण्याची समस्या आमच्या जिवितांत येतात. One storm एक समस्या जावन आसा. where you are the cause. एक तू आमी कारण जावन आसता. Second storm, दुसरे समस्या जावन आसा you are not the cause. तुम्ही या समस्याक तुम्ही कारण न्ही. And third is, आणि तिसरे जावन आसा neither you are not the cause. तुम्ही या समस्या कारण न्ही. Somebody else is the cause. अनेक लोक कारण जावन आसता. And that person is a very close member of your family or your loved one. तो व्यक्ती तुमच्या मोगा असो या कुटुंब असो जावंक पुरो या समस्या कारण. And in all the three storms, या एक तीन समस्या वेळार the solution is different. या तिन्ही समस्या वेळार पर्याय वेगवेगळे जावन आसा. Might be I spoke like a parable. हांवें ते ओपारी प्रमाणे उलोवंक पुरो. But now let me explain to you. आता हांव तुमकां ते विवरण दिवंक सांगता. Are you interested? तुम्ही तयार आसात?
So before you start praying, केदळा तुम्ही पहिले मागून सुरू करतात first ask, this problem that I'm going through or the storm I'm going through, am I the author of the storm? हे म्हणजे जिवितांत या समस्या कारण कोण आऊंगी म्हणले पहिले आम्ही समजून काढूचे गरजेचे. Hallelujah. हालेलुया. Let's say first one, I am the cause. आम्ही चिंतया या पहिल्या वादळाक या समस्याक हांव कारण म्हणून. Let's take the example of Jesus giving a parable of the prodigal son. आम्ही यापासून तो एक ओपार काण घेया देवान जिजोन दिल्ल्या वेचीक पुताची. The younger son went and asked his father for his inheritance. धाकट्या पुतान वचून आपल्या आस्तीचो वांटो बापाय लागीं विचारलो. I'm not going to go in detail, you know it. हांव ते मूळ गुंडायतान वचना तुमकां हे कळीत आसा. He walked out of his father's house. ताणे बापाय जावन तो पयस गेलो. In his father's house, he had life. ताच्या बापायच्या घरात ताका बरे जिवीत असले. He was actually in the fountain of life. त्या जिविताच्या समृद्धींत तो वळून आसलो. But when he got attracted to the other place where it looked like there was life, he केदळा took a journey to that distant place. केदळा तो बायल्या जिविताक अट्रॅक्शन जालो, आकर्षित जालो. ताणे चिंतले हांगा बरे जिवीत आसा म्हणून. तेदळा ताच्या जिवितांत समस्या वादळाक कारण He जालो. left the fountain of life and walked believing that he will have more life in the other state. केदळा ताणे नीज ते जिवीत काही असले तेही तो सणून काही तात्कालिक जिवीत आसा ताका तो आकर्षित जालो. So when he went there, he began to use his father's inheritance. केदळा ताणे बापाय जावन कितें जोडले तेही वचून ताणे पुरा उपयोग करूंक सुरू केले. इनहेरिटन्स आस्त दायज. I want to talk about the example of Bombay. ब्रदर ताच्या जिवितांत एक उदाहरण दिवंक आशेता बॉम्बेचे जिवीत. It doesn't happen in Mangalore. ये तो सांगता ब्रदर ये जिवीत काले या कोडियाळ जायना म्हणून Yes, असले. praise God. In Bombay, it is very common. ये बॉम्बे एक सामान्य जावन आसा. When you got lot of money, you got lot of friends. केदळा तुका मस्त पयशे येतात तेळा मस्त फ्रेंड्स तुका इश्ट आकर्षित जातात. And these friends help you how to spend money very fast. तुका ते तुझे कुमो करता तुझे फ्रेंड्स तुझे दुडू कसो विगी उपयोग करसो म्हणून. And how to use it to get pleasure and satisfaction of the world. कशें खंयच्या रितीन म्हळ्यार ह्या संवसाराची कशें कुशलकायेक उपयोग करून तो दुडू कसो उपयोग करचो म्हणून तुका मार्गदर्शन दितात. So the younger son believed that he was enjoying his life. तो धाकट्या पुतान सत मानले ताचे जिवीत तो संतोषान अनुभव करनासा म्हणून. He spent all that he had ताणे कितें असले पुरा होगडायले. and the money got over. अरी ताचे पयशे पुरा खबर जाले. So he used that money in sin. सॉरी He used that money in sin. ते ताणे पयशे ताणे पत्का बसो तो उपयोग केले. Now sin is always attractive, पताक केदाळे अट्रॅक्टिव्ह जावन आसता. very, very full of pleasure, बरोवन तुका कुशलकाय दिता, full of satisfaction. बरी समाधान तुका दिता. But the end result is miserable destruction and death. पूण ताचे निमाणे पर्याय निमाणे जावन आसा तुझे जिवीत पाड करता आनी नाश करता. In the beginning it says you will have lots and lots of fun. तुका सुरवेत एक बारी खुशी संतोष कुशलकाय भोगता. But the end result is death. पूण निमाणे ताची हे जावन आसा एंड रिजल्ट जावन आसा मरण. All of us somewhere or the other we were working in and getting some salary. वय आमी एक ना एक You also रितीन were working? या Where? नो आय हॅव द ऑटो No, before. बिफोर इन दुबई. अच्छा दुबई का माल है अच्छा. So you were working there, dirham मिल रहा था ना? dirham. हाँ. So whenever you work for somebody, they give you a salary. आम्ही एकल्या बसत काम करताना कंपनीत काम करताना तांणी तुका सांभाळ दितात. Here he is getting rupees, there he was getting dirham. हांगा तुमकां रुपये मेळटा पूण ते बैल्या गांवांनी दिराम मेळटा दुबई. But wherever you are and you work for sin, the pagar is the same, death and destruction. पूण पदका बसो तुम्ही काम करताना पदकाचे जिवीत जेल्या ताची माजोरी फकत मरण जावन आसा. Because the Bible is very clear, wages of sin is death. कित्याक बायबलांत बरयला पदकाची मजुरी मरण. So he lost everything. त्या देखून ताणें पुरो विबाड केलो. He did not die, he is alive. तो मरो ना, तो जिवंत आसा. But every day was a slow death. पूण हर एक दिसा स्लो पॉयझना पळय ताचें जिवीत मरण आसलो तो. He did not have food to eat.
ताका दिसभर ते सारखे खावंक नाटले, did not have a place to stay. ताका रावंक सारको जागो नाटलो. He also went and asked the people whom he knew for help, कोण ताका वळख आसली तांच्या सांगात हर एक वेळार कुमोक विसारची पडटली, but he did not get any help. पूण ताका कोणीय ताका कुमोक करचें नाटलें. So he got a job तेन्ना ताका एक काम मेळ्ळें, to look after the pigs, त्या दुकरांक पळोवचें काम मेळ्ळें. but he did not have a place to stay. पूण ताका ते रावंक जागो नाटलो, He had no food to eat. ताका जेवंक खावंक कांय नाटलें. So he began to eat the food of the pigs. ताणें काले गेले ते दुकराचे खावंक तो आशेलो. Now, did he ever plan in his life that he would one day be eating the food of the pigs? ताणें येदोळ म्हणसर चिंतलें की त्या दुकराचे खाण एक दीस हांव खातलो म्हणून. He was a rich man's son. तो कित्याक तो ग्रस्त मनशाचो पूत जावन आसलो. Praise God. प्रेज गॉड. So, how many of you believe your future is in God's hand? कितले जण हांगा असले पाती येतात तुमचे भविष्य देवाच्या हातार आसा म्हणून. हात वयर घाला, Come on, lift your hands up. तुमचे हात वयर घाला. Some are not sure, that's why they are putting 50-50. थोड्यांक शुअर ना, त्या देखून अर्धे 50-50 आसात. Come on, put your hands right up. समा सारखे उभा राहा, देवाच्या हातार तुमचे भविष्य आसा म्हणून. जीवित Okay, those who said, those who hands are lifted up. कोणे पुरा हात उबारला. So this boy's future is Yeah. in God's hand, and if he is there eating food of the pigs, it is God who has made him. तर तो त्या वेचिक पुताची भविष्य देवाच्या हातार असले तर नेक्स्ट वर्ड If that boy is eating the food of the pigs, Ah, then तो- God is responsible for him. हा तर तो व्यक्ती वेचिक पुतो दुकराचे खाण खाता जाल्यार ताका रेस्पॉन्सिबल कोण हो? देवगी Dev. देव. Because you are telling your future is in God's hand. कित्याक म्हळ्यार तुम्ही सकट सांगून आसात म्हजे भविष्य देवा लागीं आसा म्हणून. Correct? करेक्ट. Is your future in God's hand, or is he given you a choice? तुमचे भविष्य देवाच्या हातार आसा की ताणें तुमकां विसरून दिला. But what did this boy do? पूण ह्या पुतान कितें केलें? He made a choice. ताणें निर्धार करून गेलो. Even today, when you came here, you made a choice to leave everything and come here. तुम्ही आज ह्या जाग्यार येऊन की तुम्ही एक निर्धार केला, सकट तुम्ही सांडून ह्या जाग्यार आयल्यात. When you make a choice, you have opened the door for your future. केदाळा तुम्ही एक निर्धार करून घेतात, तुमच्या जिविताचे बागेल तुम्ही उक्ते करतात. So every day we make choices, त्या देखून हर एक दिसा आमकां निर्धार करूंक आसा. and every choice will decide your future. हर एक निर्धार तुमचे भविष्य उक्ते करता. So now he is there eating food. आता आमकां खावंक जेवण आसा. But one day he says, I'll go back to my father's house. पूण एक दीस तो सांगता हांव म्हज्या बापाय घरा येतलो. Why does he say, I'll go back to my father's house? कित्याक तो सांगता म्हज्या बापाय घरा पाटी वचचें म्हणून? What made him repent? कितें ताका मौन परिवर्तन कारण कितें? मुस्तू पैसे असतात. आणि not exactly. ते करेक्ट सारखे नाही. Why he wants to go to his father's house? कित्याक तो आशिल्लो ताच्या बापायच्या घरा वचूंक? He began to compare himself. Now is he a servant? Translate. तो आपणाक कसं आता तुलन करूंक लागलो. तो एक कामागराक आणि घरांत असलेल्या पुताक. He is also a servant in this kingdom, and in his father's house also there are servants. या राज्यांत तो एक सर्वंट कामाक बरी असलो, पूण ताच्या घरांतय कामागार असले. But the servant in his father's house are treated much better than this one. पूण बापाय सांगात असले कामागार बारी बरे खुशालकायेन संतोषान असले याच्या की बरे करण. That is why he is saying त्या देखून तो सांगता, to himself, त्या देखून आपणाक सांगता I will go to my father's house हांव म्हज्या बापाय घरा वेतलो. and not go to him as a son, हांव but go to him and tell him, I am sorry. I have even lost the position to be called my son, but at least treat me as a servant and let me stay in your house. हांव आता परत बापाय घरा येतालो. म्हजे मनार हांव सांगतलो हांव तुज्या पुता बरी न्ही, म्हाका एक सेवका बरी स्वीकार कर म्हूण. Correct? So did he go because he loved his father, or did he go because he will die? कित्याक तो बापाय घरा गेलो?
मग आणखी या मोरता म्हणगी हंगा So when we come to Jesus, why do we come to Jesus? Because we love him or हमारा कुछ काम कर दे Jesus? आम्ही तसेच देवाला घेताना कित्याक घेता जेजू म्हणजे काही काम करता की अशेंच येता गी Nobody is talking. Can we talk? उलया एकामेका आमचे problem आणि problem. प्रॉब्लेम When I had a situation of 14 months away from everybody, हांव केन्ना 14 महिने रेकले जावन पयस आसलो एकसूर आसलो that time God asked me 2 questions. देवान म्हाका 2 सवालां विचारले If you are preaching the word of God, जर तर तू देवाचे उतार शिकयताय जाल्यार प्रगट करताय जाल्यार and there are 10 people who have come for the meeting and they are at a dreadful disease, they are surely going to die. तर 10 जण तुझे लागीं व्यक्ती येतात ते भयंकर पिडेन ओळवतात ते खंडी जावन मरतात जाल्यार They are surely going to die. ते खंडी जावन ते मरतात And they came for the meeting. ते जर तर ते मिटिंगाक देवाचे उतार आयकूंक आयल्यात And Jesus healed them all 10. तर त्या 10 जणांकी जिजून गुण केले तर What would you do? तुम्ही कितें करतात No, he asked me, what would you do? What would I do? तर आमी कितें करतले हांव राईट नो You are preaching. Now you are preaching. Yeah. And you preached and 10 people got healed. 100% dead. They became totally healed. Totally. What will you do? समजलं And की I am asking, what will you do? थँक गॉड प्रेज गॉड तर कळले की आता ब्रदर प्रिचिंग केले 10 जणी मोरचे मनीस वाचले त्या वेळा ब्रदर खाले करता हे आता तुम्ही शिकवण दिवन आसात तुमचे शिकवण ऐकून देवाच्या उतरांत ते 10 जणी बरे झाले त्याला तुम्ही कितें करतात I said, Lord, I'll go on the rooftop, take a loudspeaker and shout and tell, look what Jesus has done. हांव खाले करता असलो वयर वचून स्पीकर काडून सकटा सांगता असलो कितें पळय देवान कितें पुरा बरी कामां केल्यात That is okay. दूसरा क्वेश्चन गुगली. आता ते म्हण ना आता नेक्स्ट गुगली घालता हांव ಅವನೇ Jesus जिजू एक गुगली घालता He said, तो सांगता out of the 10, तांतूर 10 जणांमध्ये how many will follow my word? Kit- Follow me. कितले जण म्हणजे उतार पाळतात उतरा प्रमाणे जीव कशे जातात बरे झाले I told Peter was working business, John business, everybody were working. I only told them, follow me. पुरा बिझनेस करतात पीटर जॉन तर तो म्हाका म्हणटा म्हणजे फाटल्यान म्हणल्यार How many people do you think will follow Jesus? तर कितले जण तयार आसात जिजूचो फाटलाव करूंक Ayo, लॅक करतात leaving everything you will follow Jesus? सकट सोन्नो जिजू फाटल्यान वचूंक तयार आसात I said, Jesus, this is a very tough question. हांवें सांगलें जिजू हे भारी एक कठीण क्वेश्चन प्रश्न जावन I आसा have seen thousands of people getting healed. हांवें पळयला हजारांनी लोक बरो जाल्लो I have seen so many people's problem getting sorted out. जायत्या हजारांनी लोकांचो प्रॉब्लेम समस्या सॉल्व जाल्यात And I have always told people, हांवें हर एक वेळार लोकांक and सांगता even today I say people, आतांय हांव लोकांक सांगता the most dangerous time in a person's life हर एक मोस्ट डेंजरस एक गडीत जावन आसा मनशाच्या जिवितांत and that is the day his prayers get answered. केदळा ताचे मागणे आन्सर मेळटा ताका सवाल जावप मेळटा मागण्याक ते व्हेरी तो डेंजरस वेळ जावन आसा ताच्या जिवितांत Some of them are looking at me. हर एकले ब्रदराक सिरियसान पळोवन आसात म्हणटा They should have said, when the prayers get answered, he will be very joyful. वय जर तर म्हजे मागणे आयकता जाल्यार हांव खंडीत जावन खुशी आसतलो But that is the dangerous time. तो डेंजरस टायम म्हणटा ब्रदर Why? कित्याक Because when the blessing comes, केदळा आशीर्वाद येतात you enjoy the blessing and forget the blesser. तुम्ही आशीर्वाद मात एन्जॉय करतात पूण कोणे दिला ताका विसरतात Let's take an example. एक आमी उदाहरण काण घेया One person has got a lot of trouble. एका मनशाक जायते समस्या प्रॉब्लेम आसात Will you find him in the church or will you find him outside? तेन्ना तो व्यक्ती इगर्जेर आसता की भायर आसता प्रॉब्लेम असलो He is there only, blessed sacrament, morning, afternoon. कभी-कभी रात पाली भी मारता है. तो व्यक्ती काय असता ब्लेस्ड सक्रामेंट म्हाका दीस आणि रात ताच्या मुखार असता Can you please keep shifting this side so that new people who come, no chairs are in the way, in the middle vacant.
वय दायकन मोदे पुरा बसका खाली आसात दायकन निशिने एडजस्ट करा कित्याक आयल्यांक सुलाभ जाता फाटल्यान येवं या सायडीक घेवन बसूंक नाल्यार तुमकां डिस्टर्ब जाता काही पुरा खाली आसात दायकन मुखार या अळ्यांगा मुखार आसा एक चेरा अळ्यांगा आसात मस्त खाली आसात मुखली खंयची खाली सोडना फाटल्यान दवरल्यार येवना खाली मुखार या Don't leave gaps. गॅप सोडनाकात मोदे Okay, let's come back. हा आता आमी फाटी या इशीन पळया इशीन ऐका That person is inside the church and praying or is somewhere else. तो खंय आसता समस्या प्रॉब्लेम असलो इगर्जेंत आसता की या भायर भोंवन आसता He's all the time praying. Correct? Now his prayers get answered. तुम्ही चिंतया ताणें केल्ले मागण्याक देवान जबाब दिली Now where is he? तेन्ना तो व्यक्ती खंय आसता One day one person had terrible problem. एक व्यक्ती म्हणटा समस्या कठीण प्रॉब्लेम समस्येर आसलो So he would come to church, talk to the priest, pray all the time. हर एक वेळार विगर्जी घेतलो पाद्रापा लागीं उलयतलो मागणे करतलो हर एक वेळार Suddenly his prayers got answered. हे सडन देवान ताचे मागणे ऐकले Please don't leave the gaps, just shift. And why I'm Why? telling you to shift? If you can't obey shifting one chair, how will you obey the word of God? जर तर तुम्ही ब्रदर खाले सांगता ते तुम्ही पळोवंक तयार ना जाल्यार दोळ्याक दिसना ते देवाचे उतार कशे तुम्ही पातयतल्यात पळतल्यात Correct, no? So this man got a job. सॉरी After a lot of prayer, this man got a job. पुरा मागणे पुरा जाल्या उपरांत त्या व्यक्तीक काम मेळ्ळें And then the priest saw that this fellow is not coming to church. तेन्ना पाद्रापान पळयलें केदाळे येवन मनीस आतां इगर्जेंत दिसना So he went and visited his house. एक दीस तो ताच्या घरा भेट करूंक गेलो Why you don't come now? कित्याक तूं आतां घरा इगर्जेक येनाय Father, I really love Jesus and I want to come to church. हांव जेजूचो मस्त मोग करता म्हाका इगर्जेक येवंक जाय But what to do? On Sunday they give me double the salary. पूण खाले करचे आयतारा दिसा म्हाका डबल सॅलरी दितात So I'm doing that job, Father. त्या देखून हांव आयताराय काम करना आसा Now I'm working 7 days, Father. First I was working 5 days. पयलीं हांव 5 दीस काम करतलो आतां 7 दिसी हांव काम करना And आसा God is giving me tremendous energy. I'm doing 7 days and I'm not getting tired. But Kite- only thing I'm little busy. कित्याक देवान म्हाका इतलें सगळें दिल्या की पयले 5 दीस काम करतलो 7 दीस हांव काम करना आसा त्या देखून हांव एकदम बिजी आसा So the priest said, don't worry, I'll pray for you. तेका पाद्रापान सांगलें तूं कांय कंत करिनाका हांव तुजे पासून मागता Father, this brother is very busy. फादर देवा लागीं मागता तो ब्रदर मस्त बिजी आसा Previously he had lot of time to come to you. पयले तुजे लागीं येवंक ताका मस्त वेळ आसलो Now he's not even getting any time to come to you. आतां तुजे लागीं येवंक ताका वेळ मेळना Can you do something that his busyness will go off? ताचे दायकन इल्ले ताचे बिझनेस इल्ले उणें करता हेचे बरें That was not my interpretation. That was not what I said. ती काल चिंतू कसं मुझे विषय. Did I say that? बिजी सॉरी इल्ले बिजी सॉरी बिझनेस Just make him free little bit that he doesn't become busy. हां त्या देखून ताका इल्ले आतां बिजी ताचे उणें जावन दी कित्याक तो म्हजे लागीं येवंक So Monday he went to your work. केदळा तो सोमारा कामाक गेलो They said don't come from tomorrow. तांणी म्हणलें कामा कडेन तुवें फाल्यां जावन न्हू कामाक येवची गरज ना So now he has got full time to go back to Jesus. आतां फूल टायम ताका मेळ्ळो देवा लागीं वचूंक जिजू लागीं वचूंक Anybody is busy, I can pray for you. तर तुमी हांगा कोणी मनी बिजी आसल्यार ब्रदर सांगा ब्रदर तुमचे वचून मागता So when the Lord asked me, तर देवान विचारलें म्हजे लागीं how many people will follow me? कितले जण म्हजो फाटलाव करपाक तयार आसात I said, Lord, I've seen thousands of people coming. हांवें पळयला 1000 लोक येता Big sicknesses you heal. मरेकार पिडे जावन तांकां सुटका मेळ्ळ्या But coming behind you is one or two. One, पूण म्हज्या फाटल्यान म्हणजे 1000 जणांत एक या दोग what do you say? तुमी कितें म्हणटात So this boy also made a choice, I'll go to my father's house. तसेच रितीने ह्या पुतांनी एक निर्धार केलो हांव म्हज्या बापाय सरशी वेतलो
Now, did his father love him? तसो बापूय पुतासो मोग करतलो. Now, when the son came back, केदळा पूत घरा फाटी आयलो. what did his dad say? काले म्हणले बापायन आयलोय रे सगळे अगोडन झाले आयलोय. आयलो रे. This is a Konkani dialogue. You know? Ah. ब्रदर ಗೊತ್ತಾ ಕೊಂಕಣಿ आयलो रे पुरा सगळं ओगळावून झालंय रे. Did his father say anything? पूण बापायन काय म्हणायचे सांगले की Did he run and hug him? ताने काले गेले No, धावून this- सोनू पोटलोन धरलो. You were staying with whom? तो कोणा Dukor. सांगत असलो. You were Dukor. staying with whom? Dukor. Dukor. When you say Dukor, it is more effective than pig. दुकोर म्हळ्यार कोंकणीर पिग्गाच्या की पॉवरफुल इफेक्टिव्ह जावन आसता दुकोर. Now, when he's staying with Dukor and eating the food of Dukor, what is he smelling of? केदळ तो दुकरा सांगाता रावलो दुकरा सांगाता जियेतलो खातलो तर ताचे वास स्मेल कशे आसताले दुकरा I भशेन hope I'm not smelling. ना. Hallelujah. हालेलुया. Look at the father's love. पळया बापायचो मोग. He accepted him just the way he came. तो बापायन ताका आसा तशेंच तो स्वीकार केलो. With all that dirtiness, अरे एक तो गलीज आसलो पळोवंक with all that smell, all that stinking, गाण हरी एक पिनून गेले पूर हरी एक असले he hugged him. ताने मोगान वेंग मारली. In the same way, त्याच प्रमाणे when we have to come to Jesus, केदळ आमी जेजूस लागीं येता first you have to change your life. आमचे जिवीत बदलता. First you have to change your life. पहिले आमचे जिवीत बदली जाय. Become clean. सॉरी Become clean. बिकम क्लीन पहिले आमी Then नितळ he will जाय. give you Holy Spirit. देन ताच्या उपरांत आमकां पवित्र आत्मा दिता गे. तुम बहुत आंसर दे तुम. Thank God I know the translation. Gita gi. ताच्या उपरांत तुमकां पवित्र आत्मा दिता. Is it like that? त्या प्रमाणे गे If all that cleaning is done and God gives you the Holy Spirit, why do you need the Holy Spirit if you can clean yourself? जर तर हांव म्हाकाच नितळ करूंक शकता जाल्यार म्हाका पवित्र आत्म्याची कितें गरज आसा. Because I cannot clean myself, देखून म्हाका म्हजे वरी म्हाका नितळ करूंक because because I can't obey the word of God. कित्याक म्हाका देवाचे उतर पाळूंक जायना. That's why God has given me His Holy Spirit. त्या देखून म्हाका देवान पवित्र आत्मा दिला. So many people feel, जायते जण चिंतात first I'll change my life, पहिले हांव म्हजें जिवीत बदलता then God will give me more Holy Spirit. त्या वेळार देव म्हाका मस्त पवित्र आत्मा दिता. And the more and more I change my life, केदळ हांव मस्त बरें बरें हांव म्हजें जिवीत बदलता. first He gives small Holy Spirit, देव इल्लो पवित्र आत्मा दिता. infant Holy Spirit, इन्फंट ल्हान then youth Holy Spirit, इल्लो यूथ then mature Holy Spirit, मॅच्युअर जाल्लो then यंगर no, then this one, Mataro Holy Spirit. मातोरोगी प्राइज जाल्याने कॅश विकले. Is it like that? त्या प्रमाणे गे The day you receive Jesus, He gives you the Holy Spirit in full. केदळ तुम्ही जेजूक स्वीकार करताच त्याच घडये पवित्र आत्मा परिपूर्ण रीतीन तुमच्या संगत असता. Praise God. मिलने वाला ना, नाही Holy Spirit मिलने वाला ना, पवित्र आत्मा मिळता गे मिलने वाला ना. मिलने वाला. हाँ, हाँ? इसके लिए ताली बजाए. त्या देखो कुछ तुम्ही कुछ माल अंदर आएगा, ताली बजाएगा. माल अंदर नहीं आएगा, ताली नहीं बजाएगा. आता समजाले. आता कळलं तुम्ही ताळयो म्हणल्या म्हळ्यार म्हणला त्या देखून ताळयो म्हणले कुशन Praise God. Hallelujah. दिवचे असल्या ताळयो म्हणणार. Now my question is, how did this boy's storm stopped? कसे त्या पुताचे समस्ये उणे झाले बंद झाले. बंद झाले. आणि are they getting annoyed because I'm then ask these people, are they angry if I ask too many questions? अरे तुमका कोणाक राग येता की ब्रदर इतले क्वेश्चन विचारता म्हणून. Because if I don't ask question, anyway Satan is going to ask question. Before he asks question, I'll ask question. त्या देखून जर तर ब्रदर तुमका क्वेश्चन विचारना जाल्यार खंडीचो सैतान तुमका
क्वेश्चन विचारतलो त्या देखून हांव तो विचारचे पयले हांव तुमकां विचारना And when you don't understand, you will get confused. जर तर तुमकां गुत्तू ना जाल्यार कळीत ना जाल्यार तुमी कन्फ्युजन जातात One person told me, एका व्यक्तीन म्हजे लागीं सांगलें when somebody is giving a right answer, केदळ एका व्यक्तीन सारके जबाब दिता then also you are asking him again. तो परत 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 विचारता He gets confused. तो कित्याक तो कन्फ्यूज जाला You come and confuse everybody. तू येवन हर एकल्याक कन्फ्यूज करना साई So I said, Lord, what do I give him an answer? तर हांवें ह्या व्यक्तीक खाले हांवें आन्सर दिवचे जबाब दिवचे So I asked that person, हांवें त्या व्यक्तीक विचारलें you look a beautiful girl here. यू तू म्हाका बऱ्या चेडवा बरी दिसताय Saying, no, I'm not a girl, I'm a boy. तो म्हणालो हांव चेडू न्ही हांव चेडो I'm asking you again, ओके you look beautiful woman. हांव परत सांगता तू बरे बायल मनशा बरी म्हाका दिसताय No, I'm a boy. नो हांव चेडू बायल मनीस न्ही हांव ददलो Now why you're not getting confused? I'm asking the same question again and again. कित्याक हे परत परत येताना कित्याक कन्फ्युजन जायना Maka? Maka? म्हाका Maka? In the same way, when you know the word of God, Maka gotu asa, Satan, तुमका 100% झाला, मुझा जॉब हां तशेंच जशें आमकां एकलो व्यक्ती येवन विचारता तूं चेडो गी म्हणून हांव चेडो सांगल्यार तुमी पातयेवंक तयार नात जर तर हे सत तुमकां कित्याक गोत आसा तुमी कोण म्हूण तुमकां कळीत आसा तशेंच म्हाका देवाचें उतर हांव कोण म्हूण कळीत जाल्यार सैतान म्हाका कितले पटी विचारल्यार हांव देवा सांगता जेजू क्रिस्त ते कोण जावन आसा म्हूण तुमकां कळीत आसल्या वरवीं ताका आमचे वयर कसलोच अधिकार मेळना प्रेज गॉड तू उस्वास काढ घे आणि preach कर. No need of completing, don't worry. हांव तुझो मोग करता. प्रेज गॉड Now when I said हांव तुझो मोग करता, somebody can think something else. हांव तुजो मोग करता म्हणटना थोडी दुसरें चिंतात नाही थोडी सकट न्ही संसारातली संवसारांतली चेडो तू मोग करता. चेडो वाटू मोग करतात चेडो वाटू मोग करतात Hallelujah. हालेलुया So now my question is, आता म्हजे सवाल we go to God आमी देवा मुखार वेताना and we ask God, please help me, please do this, please do that. देवा म्हाका कुमो कर ते कर हे कर सांगताना Are we first asking a question, is this battle that I'm going through, is this storm I'm going through, is it a reason where I am the cause who planted the seed of sin? हे समस्याक ह्या पात्या कारण हांवें देवा मुखार इतारतना हांव विचारूंक तयार आसा की हेका कारण कोण हांव गी म्हजे तावन आयला म्हणून सांगूंक आमकां साध्य जाता गी ओके First I should ask, am I the cause? पयलें हांवें विचारूंक आसा हांव ह्या समस्याक कारण गी And if I am the cause, जर तर हांव ह्या समस्याक कारण जाल्यार even if you use faith, जर ह्या समस्या वेळार म्हजो भावार्थ हांव उपयोग करता जाल्यार even if you use scriptures, हांव हे देवाचे उतार हांव उपयोग करता जाल्यार the storm will not stop. द स्ट्रॉम समस्ये स्टॉप बंद जायना The only solution to such kind of storm is repentance. हर एका ह्या स्ट्रॉम तुमच्या जिवितांत समस्या बंद जायचे जाल्यार तुमी तुमचे मन परिवर्तन करीचे So let's say we both go for confession. आतां चिंतया आमी दोगांय कुमसारा वचून आसा He went first, I went after. हांव पयले येता मागीर ब्रदर येता He goes 1 hour confession, man, हांव वचून 1 घंटो कन्फेशन करता and is crying and crying and crying. हांव रडोवन कन्फेशन करना आसा Father is happy, बरोबर go. फादर म्हणटा बारी बरोबर गो I go inside, ब्रदर गेलो नेक्स्ट 5 minutes coming out. 5 मिनटांनी भायर येयलो Now tell me who repented? तेळा तुमी कोण रिपेंट जाला म्हणून सांगतात कोण 1 घंटो केलो की 5 मिनटां But in the eyes of God, who repented? पूण देवाच्या नदरे मुखार कोणे रिपेंट केला सारके रितीन How can you say second one? कशें तुमी सांगतात So what is the meaning of the word repentance? तर रिपेंटन्स म्हणल्यार शब्द सो काल अर्थ मौन परिवर्तन पश्चाताप He was from the heart. तू काही तर रेडून आले. So what's the difference between heart and mind crying? Sorry, huh? Huh?
But how will you know, yaar, the difference is crying from the heart or crying from the mind? कशें कळटा हांव Ah. काळजांत हांव रडला की When- मनांत हांव जाल When I cry with my spectacles, it's from the heart. You don't have spectacles. केदाळ हांव ग्लास घालून रडटा त्या दाळा म्हज्या मनांत हांव Repentance means simple. When I know I've made a mistake according to the word of God, I take a decision. I don't want to do it forever, and I ask Holy Spirit to help me that I don't want to do that sin again. That is repentance. रिपेंटन्स म्हळ्यार केदाळ हांव देवाच्या उतरा विरोध करनासा केदाळ म्हाका पवित्र आत्म्या शक्तीन कळी जाता नेक्स्ट टायम मुखल्या जिवितांत नेक्स्ट टायम हे हांव वायट करिना जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे डिसिजन घेता जाल्यार ताका म्हणटात रिपेंटन्स Crying is not repentance. रडचे रिपेंटन्स न्ही Kneeling down is not repentance. दिमिगालचे रिपेंटन्स न्ही Prostrating is not repentance. आडपडचे रिपेंटन्स न्ही Because God does not see any of your external activity. देव तुमचे बाईले स्वरूप केदाळ पळयना Now here, can you see everybody has worn clothes? Anybody without clothes? एवरीवन सकड वस्तूर आसा मग तुमकां गळ्यात वस्तूर घालून आयल्यात दिसता आमकां Why do you wear clothes? कित्याक तुमी वस्तूर घालून आयल्यात Because you want to cover your shame. कित्याक तुमची लज दांपोवंक तुमी वस्तूर घालून आयल्यात In the physical world, you can do that. त्या फिजिकल या भौतिक संसारांत सारखे तुमी करचे करूंक आसा But in the spirit, पूण आत्म्यांत you cannot cover anything because everything is naked. कितें आत्मीक संसारांत एक नागडे हे नग्न जावन आसा That is why the Lord says when Samuel came to Jesse's house, त्या देखून सल्मा सॉरी Samuel, सॅम्युएल केम टू सॅम्युएल जेसेच्या घरा आयल्या वेळार to anoint the one of the son to become a king, एका पुताक ताका अभिषेक करूंक आसलो रायपणा खातीर he looked at the elder son. तो ताच्या व्हडल्या पुताक पळयता असो चाललो व्हडलो वसत म्हणजे बरी आसलो हँडसम आल्लो हँडसम आसलो full power. फूल पावर Samuel said, he is very good for a king. हा हो जाऊयात बरो राय जावंक God said, listen, man looks at the outer appearance. हा देवान एका सांगले कोणाक जेसेक सॉरी Samuel. Samuel. सॅम्युएलाक सांगले मनीस भायले रूप पळयता पूण देव भितरले रूप पळयता Correct? हा. So all the 7 got rejected. पुरा बाकीचे 7 पुती रिजेक्ट जाले What is the reason of rejection? कित्याक ते रिजेक्ट या नाकारूंक कारण कितें काले कारण Art condition. Correct? आर्ट कंडिशन Many times when people come to give testimony, जायते पटी लोक येता तांची साक्ष दिवंक maximum women, not men, women. तातूंत सडावत बायल मनशां The first thing they say, when I saw this man preaching, I look like a gunda standing here. केदळा ह्या व्यक्तीक हांव पळयता तो म्हाका रवडी बरी दिसता गुंडा बरी So if God has Preaching made at- me like this, what do I do here? पूण तुमकां तशें दिसल्यार देव ताका त्या रितीन पळयना So one day I asked Lord, why do people tell me when I look at you, you look like a gunda? हांवें एक दीस देवाक विचारले लोक कित्याक म्हाका पळयतना गुंडा बरी आसा म्हणटात I definitely don't look like a preacher. हांव एका प्रिचरा बरी शिकोंडारा बरी दिसना गी So he said, listen, ताणें देवान म्हाका सांगलें in the bird, सुकणी आसात there's bulbul, There is beautiful sound. बुलबुल ते बरे साऊंड करता आवाज करता And there's a crow. ते कवळो आसा Caw, caw, caw. खा 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 करता But when a bulbul is singing, केदळा बुलबुल ते सिंग करता गायन करता all the animals are relaxed. हर एक मनजा त्यो रिलॅक्स जातात बरें लागता यार. बरे खांदो एकदम स्ट्रॉंग असा. भारी बरे लागले. पण केदा कावळो करता खॉ खॉ खॉ. केदळा कवळो खा 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 म्हणटा सगळी धांवतात. सगळी धांवतात कित्याक? कित्याक The moment a crow crows, केदळा that means there is a danger around. केदळा कवळो खो खो करता तेळा एक साईन मेळटा खाले की हांगा आपाय आसा डेंजर आसा In the same way, when I come and crow करता, सैतानाक danger असा. केदळा ब्रदर हांगा प्रीच करता सैतानाक खाले आसा डेंजर आपाय आसा प्रेज गॉड हालेलुया One girl, एक चेडू
very very beautiful. Showroom ka piece hai. एक इतलं सोबीत म्हळ्यार शोरूमांत असलेल्या बरी So she was in depression ते डिप्रेशना गेले because she's not beautiful. कित्याक ते चिंता हांव सोबीत ना म्हूण. And one day I came to know that she is going through this. एक दीस म्हाका कळीत जालें ह्या समस्यार ते वचून आसा म्हणून. I told her, हांवें सांगलें ताका who told you are not beautiful? कोणें तुका सांगलें तूं सोबीत नाय म्हणून. Very beautiful. तूं इतलें पळोवंक इतलें सोबीत दिसाय. If you are not beautiful, then what about this go down? What will you call it? जर तर तूं सोबीत ना जाल्यार म्हाका कितें म्हणटाले म्हाका What did I use the word? गो डावन. Then why did you change? Go वो तो शोरूम वाला पीस है, मैं तो गोडाउन वाला है. जर तर तूं शोरूमाचे पीस सोबीत ना म्हणटा तर गोडावनातले पीस काल म्हणटाले. God looks at your heart. देव तुझे काळीज पळयता. You can put powder, color, filler सब डाला, तुझे- लेकिन heart condition सही नहीं है. तुवें पुरा पावडर घालीत क्रीम घालीत कलर पुरा घालीत पूण तुजे आर्ट कंडीशन सारकें ना जाल्यार गेलो. गेले. So is God looking at your heart? तर देव तुझे काळीज पळयता गी. Even now, ह्या घडये सब धकेला है. पुरायनी बंद करून दवरला आर्ट. But in the eyes of God, पूण देवाच्या दोळ्या मुखार खुल्लम खुल्ला. गुल्लाम गुल्ला आसा. खुल्ला उक्ते सॉरी सॉरी पूण देवाच्या तू that translation करना. Open. पूण देवाच्या दोळ्या मुखार पुरा उक्ते आसा. खुल्लाम ओके. Hallelujah. हालेलुया. So in these 4 days, पूण हे आज 4 दीस जावन आसात आता. please listen to the word and go into repentance. हे देवाचे उतर ऐका आणि तुमचे मनाचे चिंता तुम्ही बदलिया. Repentance will stop your storm. केदाळा तुम्ही पश्चाताप पावतात त्या दाळा तुमच्या जिवितांतले समस्या बंद जातात. 90% of the storm is because you are the author of the storm. कित्याक 90% समस्या कारण हांव जावन आसा. So that solution is only repentance. त्या देखून ताका म्हणटात पवित्र मनाचे परिवर्तन. Second storm. दुसरे समस्या जावन आसा वादळ. Second storm is you are not the cause. दुसरे वादळाक तुम्ही कारण नाही, Satan is the cause. सैतानाका कारण जावन आसता. Example. उदाहरण, Did Jesus commit any sin? जिजून काय म्हणी पातका केली गी. Did he go through the storm? तो समस्येमध्ये उतरलो गी गेलो गी. So what did Jesus use? ते जिजून त्या समस्ये वेळार किती उपयोग केले. Who moves mountains? कोण पर्वत दोंगर हलोवंक शकता. Who moves mountains? कोण हे पर्वत हांगासो त्या कडेन वचोंक करूंक शकता. Our faith. आमचो बवर. So when you are not the cause तर तुम्ही या वादळाक कारण नाही तर and Satan is the cause, जर सैतान या समस्या कारण झाल्या तर then you use faith. तेन्ना तुमचो बवार्थ तुम्ही उपयोग करूंक आसा. And how do you get faith? सो Now listen to this answer. How do you get faith? Now listen to this answer. How do you get faith? अरे how does faith come? जरूर बहुत लोग नया है. 100% many of you are new. 100% हांगा पुरा 100% तुम्ही नवी जावन आसात. बवार्थ कसो येता. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Okay. बवार्थ कशें येता. देवाच्या तर ऐकून ऐकून बवार्थ उत्पन्न जाता. Praise God. प्रेज गॉड. So faith has power to destroy the works of the devil. बवार्थाक इतली सकत आसा सैतानाची हर एक कामां नाश करूंक. Praise God. प्रेज गॉड. So we finished 2 storms. आमी 2 वादळ समस्ये मुगदेले. First is पहिले जावन आसा who is the cause? कोण समस्या कारण I am the cause. And in that what is the solution? ताका सोल्युशन पर्याय कितें. पहिल्याच्या म्हज्या मन परिवर्तन. So the person who is repented, the ratio of his repentance is the ratio of his harvest. मतलब कितले percentage त्याने repentance केले कसे एक व्यक्ती कितल्या मापान त्याचे मन परिवर्तन करता त्या प्रमाणे त्याचे फलितांश जावन आसा. Correct? Second one is
Satan is the cause. दुसरे जावन आसा ताका सैतान कारण. Did Jesus had to repent? जिजूको पश्चातापाची गरज असली. He never did a blunder. ताणे चूक करू ना वेगी. So he used faith to That- stop the battle. ताणे काय गेले तसो भावार्थ उपयोग केलो त्या समस्या वयर. Praise God. प्रेज गॉड. Third condition. तिसरे जावन आसा You're not the cause. तू या समस्येक वादळा कारण नाही. Satan is not the cause. सैतानी या समस्येक वादळा कारण नाही. But somebody close to you is the cause. पूण तुजो मोगासो व्यक्ती या समस्येक कारण जावन आसा. Let me give an example. एक उदाहरण हांव दिता. We both are real brothers. Example. आमी दोगो नीज भाव जावन आसा. And I'm a drunkard ओ भाऊ पियेता. and he is a good boy. हांव बरो जावन आसा. Every day I come drunk and do castao at home. एक वेळार भाऊ पिवन येता पुरा देदस्पर वायट करता घरांनी कुटुंबांत घरांत For 10 years. 10 वर्सां पर्यंत. Now is he in trouble? तेन्ना हांव समस्या पडटा की. Second case. सेकंड अनेक केस Husband and wife. घोव आनी बायल Husband is gambling घोव केदाळ गॅमलिंग खेळूंक येता. or is drinking तो पिवण्यार आसता घोव or taking loan आनी लोन या रीण काण घेता. or is fighting. नाजाल्यार हेरां सांगता झगडे करता. Now is it going to affect the wife ते ताच्या बायलेचेर परिणाम घालूंक and the शकता की family? आनी ताच्या कुटुंबाचेर परिणाम Now घालूंक शकता the की. question is to stop this storm. केदाळ ये समस्या बंद करूंक What is the solution? काले सोल्युशन काले. Can the wife repent? बायलेन रिपेंट जायचे की She has not done the blunder. तिने कितें वायट करूं ना बायलेन. Can she use the faith? तिने तिचो भावार्थ उपयोग करयत की. She has to use the third solution to this, and that is patience. एका थर्ड सोल्युशन जावन आसा पेशन्स म्हळ्यार सोंसणीकाय. Let me give an example. तुमकां एक उदाहरण दिता. Joseph had 11 brothers. जोसफाक 11 जाण भाव आसले. Did they hate him? ते एकले ताचो द्वेश करताले. Did they sell him as a slave? ताका तांणी गुलाम विकलो. Now, with what they did, can that be hurting to Joseph? तांणी कितें त्या भावांनी केलें जोसेफाक ते दूख भोगले या हर्ट जाले की. No? Surely. But what was his response? पूण जाल्यारय ताचे जवाब कितें जावन आसली. Did he hate them? ताणें तांचो द्वेश केलो की. Did he speak one word against them? ताणें एक उतार तांचे विरोध उलयलो की. Why was he quiet? कित्याक तो ओगोत रावलो. You don't find him in depression. तो कित्याक डिप्रेशनार वचोना. Huh? देव तुझ्या सांगता ना मागीर तूं कित्याक रडटाय घडे घडे. Why? वाय कित्याक. She is giving a right answer. Even though the current situation was against him, ताच्या दोळ्या मुखार ती समस्या करंट सिच्युएशन ताचे विरोध आसल्यारय his mind was fixed on the dream that God had given him. पूण ताचे मन कितें आसलें देवान कितें ताका स्वप्न दिला त्या स्वप्नाचेर ताचें मन ताणें तीर केल्लें. The same thing we also do. आमी आमच्या जिवितांत अशेंच करता. Whatever we see, कितें आमी पळोवन आसा our mind is not here. तांतून ना. Our mind is not what God has promised us in His Word. देवान कितें सांगलां ताचेर आमचें मन आमी तिरायला. Correct? वय गे. Or was Joseph telling everybody, pray for me? जर जोसेफ बसो सगळ्यांक सांगता म्हजे बसत मागा मागा म्हणल्यार काले जाता जालें. Why are they so quiet? कित्याक तुमी क्वायट आनी सिरियस आसा तुमी सर. I'm asking you secretly. सिक्रेट सर तुमी बरो उगोत आसात. कित्याक तांकां समजना कोंकणी कित्याक उगोत आसा तुमी चिंतून आसात तांच्या Now, in all his journey, हर एक ह्या पयना वेळार negative, 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 negative. नकारात्मक 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 नकारात्मक. Even the Egyptian master's wife falsely accused him. ताचें नांव घालें पतिबराच्या बायलेन ताचेर अपराध घाले तरी And he landed in the prison. तितलेंच न्ही ताका त्या जेलांत बंदेंत घाले तरी Do you find him depressed?
तो डिप्रेशनार गेल्लो पळय लागी Do you find him crying? तो रडून बसलो की Why is it still peaceful? कित्याक त्या संदर्भारी तो शांती समाधान नासलो Somebody comes to you, let's say, आ. and says, brother, there's no peace in my life. जर तर मग एकलो व्यक्ती म्हजेडे येऊन सांगता म्हज्या जिवितांत म्हाका शांती समाधान ना I've got no peace, brother. म्हाका समाधान ना You do one thing. Take the mic in that hand and put your right hand on mine. And pray for peace. But pray nicely, huh? मोगळा बाबा या भावाक संपूर्ण सुटका दिल्ल्या बसवतो हांव तुका अर्घां दिता Shanti ji, Baba. शांती तुझी शांती तो दिल्ल्या बसवतो Does peace come because somebody prayed over you? केतना तो शांती तुमच्या माथ्यार मागणे केल्ल्या वेळार येता की I hope there is no lady named Shanti here. हांव पाती येता हांगा कोणी शांती म्हणली नावाची बायल मनीस ना म्हण Asagi. असा की येऊ ना की So when does a person get Shanti? केदळा मनशाक शांती मेळटा Huh? When you think positively, then you don't need Jesus. Think positive only. केदळा Somebody told me all that you are preaching, I know it is all positive thinking. कोणेगी सांगले ब्रदराक तुझे पुरा टीचिंग असा पॉझिटिव्ह थिंकिंग म्हणून So I'm a travel agent, and this brother said I have to book a ticket to Dubai. ओ ब्रदर ट्रॅव्हल एजंट म्हाका दुबय वचूंक टिकेट जाय And he's an expert in, example, he's an expert in positive thinking. हांव एक्सपर्ट जावन आसा खंयच्या पॉझिटिव्ह थिंकिंगार So I told him I'll buy the ticket, लेकिन visa का क्या? He's saying, don't worry about visa, you book the ticket, I'm giving you money, book the ticket. ओ म्हणटा हांव टिकेट बुक करता पूण हांव न्ही, तूं सांग न्ही. हांव वचून टिकेट बुक करता पूण विजाचे खाली आसा तो म्हणटा विजा प्रॉब्लेम ना पयले तूं टिकेट बुक कर हांव पळयता So now he's booked the ticket, केन्ना हांवें वचून टिकेट बुक केली no visa, नो विजा ना and she's in the boarding center. ही बोर्डिंग सेंटर रावल्या Ticket counter. टिकेट काउंटर रावल्या She said ticket is good. टिकेट इज बरी आसा Visa, विजा positive thinking. पॉझिटिव्ह थिंकिंग बोर्डिंग पास मिलेगा? बोर्डिंग पास मेळटा गी मेळटा गी Now let's take the other case. अनेक विषय कान घेया No positive thinking, नो पॉझिटिव्ह थिंकिंग nothing. नथिंग खंयची ना Visa is okay. विजा करेक्ट आसा Ticket is okay. टिकेट बरी आसा Everything is okay. हरी एक करेक्ट आहा Now he's presenting. तू आता वचून दिवन आसाय You'll get the boarding pass. त्याला बोर्डिंग पास मेळटा तेन्ना The word of God is for you to learn the system of God and not the system of the world. देवाचे उतार जावन आसा देवाचे सिस्टम नियम शिकोवंक न्ही संसाराचे सिस्टम नियम शिकोवंक And the word of God shows you the correction between right and wrong. देवाचे उतार मात तुका कळीत करता सारखे खंयचे सुख खंयचे म्हणल्यार देवाचे उतार तुका समजून And दिता if you don't understand that ते केन्ना हे तुका समजना and you continue to live in that same direction, केदाळ तू त्यात तुझ्या वाटेन तू वचून आसाय nothing will change. केदाळ तुझ्या जिवितान बरेपण In fact, things will become even worse. आणि की तुझे समस्या चड आणि चड जातात Do you know who is the greatest fool? या संसारांत वर्तो पिसो, 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 पिसो पिसो कोण Who is the greatest ओडलो fool? पिसो कोण संसारांत He has fallen 10 times. वो व्यक्ती 10 पटी पडला He understood that he is falling the 11th time, वो ताका कळीत आसा परत 11 पटी पडला but is not ready to make a change. पूण ताचे जिवीत बदलूंक तो तयार ना Not ready to change the decisions. ताचे निर्धार तो बदलूंक तयार ना Not ready to change his thinking. ताचे चिंता बदलूंक तो तयार ना He is on the journey of destruction. तो मनीस नासाच्या वाटेन वचून Do you know आसा why you came here? तुम्ही कित्याक ह्या जाग्यार आयल्या तुमकां कोता गी To see me. ब्रदरा पळोवंक Huh? You came only for one reason. तुम्ही आयल्यात एकच एक कारण When this brother will speak the word, केन्ना वो ब्रदर हांगा जावन देवाची उतरां उलयता I'll check in the Bible ताणें कित्याक म्हळ्यार ताणें देवाची उतरां पवित्र पुस्तकान पळयल्यात चेक केल्यात and I will also check on the screen. आनी ऑल्सो ते स्क्रिनार तो पळोवन आसा And when the screen and he says the same, केदळा ताणें सांगचे आनी ते स्क्रिनाराचे सांगात एक जातात I'm ready to change. तेन्ना हांव तयार आसा बदलूंक And the person whose thinking has changed, केदळा मनशाची चिंता बदलता
He is the person who is living a victorious life. तो मनीस या संसारात एक जैतवंत जीवित जिवंक शकता. So how did Joseph's problems got sorted out? कसे जोसेफाच्या जिवितांत त्याचे समस्या परिहार झाले. त्याने कोणाकी he did not speak anything against anybody. And what else? Patience. ताने कोणा विरोध एक उतार उलो ना आणि ताचे ते सोसणी काय असली. He told his story to somebody only once. ताने ताची कथा या स्टोरी एकल्याक मात्र एक पोटी सांगले. He never told his story to his Egyptian master. ताने केदळे त्या इजिप्त घराक ताच्या धनियाक ताने सांगू ना. He never told it to the jailer. त्या कोणाय त्या जैलांतल्या अधिकारीक ताने सांगू ना. He did not tell it to his Egyptian master's wife. त्या इजिप्ताच्या बाईलेक लागीं ताने सांगू ना. But he told it to the prisoner whom he helped. ताका कोणे ते ताच्या जैलांत सांगती असलो ताच्या सांगता मात ताने वांटून घेतले. He said ताने सांगले to him. ताचे लागीं मात ताने सांगले. And there also he told a story. तेदना ताने अनेक काणी सांगली ताची. He never said my brother sold me a slave and that's why I'm here. ताने अशें सांगू ना म्हज्या भावानी म्हाका विकलो त्या देखून हांव हांगा आयला म्हूण. But he said ताने सांगले I was illegally kidnapped and brought over here. म्हणजे ते अपराध ना जाल्यार म्हाका इलिगल जावन ह्या जाग्यार हांव पावला. How do you know you have forgiven somebody? कशें कळीत जाता म्हाका हांवें एकल्याक बक्षिला म्हणून. How do you know you are still having hurts inside of you? कशें म्हाका कळीत जाता म्हज्या भितर आनीकी कांतवणी दूख आसा म्हणून. Do you know तो भाऊ जुजे मोरी मैसो ओळखत आहे? जुजे Ah, तो. Now I'm telling him all the negative things about Zuze. तो जुजे. Huh? Now if he has got some hurt here about that Zuze, what will come out of his mouth? आम्ही दोन्ही उलयतात. हांव झुजे विशय उलयता. आता तुझ्या भितर कालसान हर्ट आसा तर तुझ्या तोंडातून काले येवंक आसा, बरेपण येवंक आसा झुजेचे काले. वायट. When that comes, you have stopped the miracle that God has for you. केदळा म्हज्या भितर जावन वायट भायर येता की ते देव म्हज्या मुखांत करूंक आशिल्ला ते अजाप हांव ताका अडकळी घालना आसा. Praise God. प्रेज गॉड. That's why the Bible says, thou shalt not judge and you shall not be judged. त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा हेरांक तीर्प दिनाका तुझे तीर्प जावचे ना. Let me give you some example before we go. I have not yet started the topic. I'm still over here. हांवें येदोळ म्हणसर टॉपिक सुरू करूं ना. आतां हांव काले स्टार्टिंगाचे तुमकां सांगून I'm आसा. just giving you some warm-up आतां exercise. थोडे वॉर्म अप तुमकां इल्ले प्रॅक्टीस जायचे म्हणून तुमकां कळीत. Because I've come after a long time, no? कित्याक म्हळ्यार हांव मस्त तेंपा उपरांत येवन आसा But हांगा. I'm teaching you where many people get destroyed. कित्याक हांव तुमकां शिकोवंक आशेता कित्याक मनीस जायते जाण खंयच्या जाग्यार डिस्ट्रॉय नासावन आसात. We know that God told Abraham to offer his son as a sacrifice. आमकां गोत आसा अब्रामाक देवान म्हणलें तुज्या पुताक सॅक्रिफीस भेटय. Why do you think he told him? कित्याक सांगलें जावंक पुरो अब्रामाक. तू जेजूचो मोग करते? आय एम आस्किंग यू, तू जेजूचो मोग करते? कितली भुरगीं तुका? दोगांयकी सॅक्रिफाइस कर. बहुत अच्छा है बोलने के लिए. ना चढ़ मोड़ करता, तू ही चढ़ मोड़ करते ना, कर रहे हैं. Why do you think I learnt all this there? I had plenty of time. हांवें हे पुरो संगत थंय आसतना हांव शिकलो. खंय थंय म्हळ्यार गोत. You, those who understood, because my case is still going on, so I cannot disclose it, okay? But I want to tell you. Now, I was thinking, God, why do you ask somebody to sacrifice a son? हांव चिंतलो कित्याक देव आशेता एकल्याक सॅक्रिफीस भेटय म्हणून. Why? टेस्टिंग तुझे बुर्ग्याक सांगू? किसका बच्चा है तुम? है ना? डैडी को मैं बोलता सैक्रिफाइस करना चलेगा ना? देखो मोक करता पण मुझे बुरग्याक नाही. भावार्थ त्या काय भावार्थ ना? ती सांगता तुका भावार्थ ना? Not give me a reason. Why do you think God told
Abraham to sacrifice his son. कित्याक तुम्ही चिंतात देवान अब्रामा सांगले तुझ्या पुताक बली भेटय म्हणून. So I'm also asking him, you how many children you got? Are you ready to sacrifice? फट करके बोलता है नो, लेकिन बोलता है जीसस आई लव यू. हाँ तर आपण जेजू आता तुझे खुशी नाही तसा नाही चला मुर्गा ना चलत मुर्गी लड़की भी चलेगा. Now listen very careful. Judge not and you shall not be judged. Listen carefully. रांचेर अपराध मानी नाका तुमचे अपराध मानचे नात. Which number comes first, 21 or 22? खंयचे नंबर पहिले आता 21 की 22? Guarantee? गॅरंटी. मायर हलचिनन डाऊट असा त्याला आता सांग. नो डाऊट. ओके 21 वर्ड ऑफ गॉड सांगता सॅक्रिफाईस युअर सन. 22 अंत सांगता तुझ्या पुताक बली भेटय. 21 21 अंत there is a feasting in Abraham's house They are- because Isaac has been from an infant he has become big and is no more on his mother's milk. त्या अब्रामाच्या घरा काल फेस्त आचरण करताले. That is the feast. They- That he has been weaned out from his mother's milk. त्या कित्याक म्हळ्यार ताच्या आवयचे दूध पियन असलो ते जावन ताका दूध सोडचे गोता काल म्हणटात I don't सोडचे know प्राय what, वय. when he has become big, that day he is stopped and there is a feasting in Abraham's house. केदळ एक भुरगे दूध पिवचे सोडटा ते दाळा तांणी एक संभ्रम आचरण करतात या पेस्त आचरण करताले. And that day, त्या वेळार Sarah is looking with her eyes सेरा आपल्या दोळ्यांनी पळयता that Ishmael, that is Abraham's first son, but from Hagar, okay, is playing a dirty game with Isaac. ते सारा ताच्या दोळ्या मुखार पळोवन आसा इसो पूत अगर असो पूत इस्माईल या पुता सांगाता एक कितें की गलीज खेळन आसा. And she is so angry त्या वेळार तिका राग आयलो and she tells Abraham, this slave girl will not remain in the house, neither will her son remain in this house. त्या वेळार तिका रागान अब्राम सांगता ही बायल ह्या घरांत रावंक सकोनो जो ताचो पूती ह्या घरांत रावंक तांकां कसलोच अधिकार ना. And if she is so angry, she said, send them away. ती कितलो राग आयलो की ताणें सांगलें अब्रामाला की तांकां हांगा दोन भायर घाल. Now, was Abraham happy? आतां अब्रामाक संतोष जालो म्हण चिंतात. Was he also his son? तोय ताचो पूत गी. Now my question is, was Abraham a rich man? म्हणजे आता सवाल अब्राम गृहस्थ मनीस गी. Did he have plenty of servants? ताच्या सांगता जायते कामागार असले गी. Correct. Now was he living in the desert? तुम दुबई का आदमी है ना? हाँ, desert. लैंडिंग होने का टाइम देखा ना डेजर्ट? बहुत बड़ा है. बड़ा है. बड़ा जगह. रास्ता दिखता है? बोलो ये दिखता है अभी तो बिल्डिंग बहुत है. So in a desert, त्या Now- मरुभूमीत remember Agar is from Egypt. एगाराक इजिप्ताक धाडले. She's from Egypt. ते इजिप्ताचे जावन So आसले. Abraham is sending her back to her house अब्राम काले करता ताच्या घराण्याक तो फाटी धाडटा. with Ishmael. ताच्या पुता सांगता इस्माईला सांगता And what is he supplying to go back? तो ताच्या सांगता काले दिता तांकां उंडो आणि एक बाटली उधार. उंडो आनी उदक पोतयेर. एक बाटली उदकान तू क्रॉस जावंक असे. ग्रेस मोनीस ने hello, can a person cross? Now in the afternoon the Can- water is over केदळा दनपार जालें कितें जालें उदक पुरा खाली जालें. and Hagar is watching with her eyes. एगर आपल्या दोळ्यांनी पळोवन आसा. Ishmael is dehydrated and is on the point of death. इस्माईल उदक नासतना डिहायड्रेट जावन ताचे तो मरणाच्या स्थितीर पावला. That's why she goes away from Ishmael त्या देखून ती इस्माईला जावन पयस येता. and she's crying there. तेय वचून रडणे करता रडोंक लागली. The angel of the Lord comes to Hagar. त्याला देवाचो दूत आयलो आगारा लागीं. He hears Ishmael's crying and comes to Hagar ताणें इस्माईलाचे रडणे आयकले आनी हेगरा लागीं आयलो and asked her, आनी इसारले why are you crying?
तू कित्याक रडून आसाय? So she tells the story, we don't have water, we don't have food. तिने पुरा कथा सांगली आमच्या लागीं उदक ना खावंक ना. And my son is about to die. म्हजो पूत आतां मरणाच्या स्थितीर पावला. So the angel shows her a well त्या वेळा एंजलान काले एक बांय दाखयली and says, go and give him the water, आणि थंय जावन उदक हाडूंक सांगलें and prophesies आणि तांणी प्रवाद केलो that Ishmael also will be a great man इस्माइली एक वर्ती फर्ज जातालो because he is a child of Abraham. कित्याक म्हळ्यार तो अब्रामाचो पूत जावन आसलो. Now, I want to ask all the mothers, आतां when हांव you with your own eyes आतां see your own sin to the point of death, what will be your pain? आतां हांगा असले सर आवय लागीं हांव विचारता तुमी आगारा बरी तुमचो पूत या भुरगे मरणाच्या स्थिती असल्यार तुमची परिस्थिती कशी आसता. And the boy's father is Abraham in a big house. तसो बापोय भुरग्याचो बापोय व्हडल्या घराण्यांत रावला And to go also, he has given a supply that they will die on the way. तांणी कितें येताना दिल्ले आमकां कोत्ता उदक आनी इल्लें उंडो मात्र तेय आतां मुग्दाला. What will be the state? जाल्यार तुमची परिस्थिती कशी आसात. The Bible is very clear. What you sow today, you are going to reap tomorrow. पवित्र पुस्तक सांगता कितें आज तूं ओंपलाय मुकल्यान तूं तें लुंतलोय. Had Abraham sowed a seed अब्रामान थंय बी घाली गी in Ishmael and Hagar's life, इस्माईल आनी एगराच्या जिवितांत God also wants Abraham to see how does it mean and how much is the pain to sacrifice your own son. देव आशेलो अब्रामाक कळी जाय जे एका भुरग्याक सॅक्रिफायस दिताना कितले दूख भोगता कशे आगाराक दूख भोगले त्या रितीन. Today you are in a better position, तुम्ही आज बऱ्या परिस्थितीन आसूं पुरो but there will be people around you who are not in a better position. पूण तुमच्या सराउंडिंग असलो लोक बऱ्या परिस्थितीन आसचो ना. How do you judge them? केदाळा तुम्ही तांकां खंयच्या रितीन पळयतात. When you judge them, केदाळा तुम्ही तांकां जज करतात न्याय with करतात with the eyes of judgment that you put, the same will come back to you. तर तुम्ही तांकां त्या परिस्थिती तुम्ही जजमेंट करता जाल्यार तीच परिस्थिती तुमकां तुमच्या जिवितांत येता. Let me give another example. तुमकां अनेक हांव उदाहरण दिता. David is a king दावीद राय जावन आसलो. after the heart of God. तो ताचे काळीज देवा सारखे जावन आसले. It was a season for kings to go for war. ते एक वेळ जावन आसलो रायान त्या काळार झुजाक वचचे आसले. But instead of David going to the war, तो झुजाक वचच्या बदलाक he stayed back and he was walking on the terrace. त्या झुजाकाच्या बदलाक तो काल फाटी रावता आणि त्या माळयेर भोंवडी मारता. And that time he sees a woman bathing. तेन्ना तो एक स्त्री एक पळयता. And she's bathing. नावची सॉरी नाव एक स्त्री नावन आसलेली पळयता. And he is attracted ताका ते पळोवन अट्रॅक्शन आकर्षण दिसता. and he calls her पूण वचून तिका आपयता and has a physical आणि relationship तिचे लेगीत धैयिक संपर्क करता. and is finished. Everything is over. आणि हर एक संपूर्ण काम जाल्या उपरांत जाले. He does not remember about it. ताणे तिच्या विशयांत चिंतूंक ना. But the lady says, पूण ती स्त्री येवन सांगता I'm pregnant with your son, हांव with your child. हांव आतां गर्भेश जाला एका पुताक तुज्या मरिफात. So David calls her husband from the war. तर दावीद राय ताच्या सेवका मुखांतर ताच्या घोवाक आपोवणे दिवंक धाडटा. Gets him drunk ताका सोरो बरयता so that he will go back home कित्याक तो आपल्या घरा वेतलो and have a physical आणि relationship with his दैहिक wife. संपर्क ताच्या बायले संगत करतलो. So he's trying his best to cover up the sin. कित्याक तो जाता तितले प्रयत्न केले ताणें केले सूख तो दंपून व्हरूंक. But the man did not go home. पूण तो व्यक्ती घरा वचना जालो. So David asked, why did you go home? दावीद राय विचारता तू कित्याक घरा वचूं न्हय. He said, my brothers are fighting a war there and how can I go home? म्हजे भाऊ ते झूज करना आसात हांवें कशें आतां घरा वयचें. So he gets him drunk the second day. ताणें काले दुसऱ्या दिसा ताका पिवंक दिलें. But again he doesn't go. पूण परत ती तो वचनासतना रावलो. Third day, तिसऱ्या दिसा he writes a letter ताणें एक पत्र बरयलें to the commander त्या कमांडराक दिलें and says, आनी सांगलें see that when there is a war, when there is a fight, खंय जंय झूज जाता पळय थंय put him right in front of that ह्या place व्यक्तीक मुखार घाल and remove the support from आनी behind तुजो सैन फाटी काड. so that he is killed in that war. त्या झुजांत ताणें मोराचें. And it happened. तशेंच जालें. Now David gets the news that a husband is dead. आतां दावीद रायाक खबर आयली ताचो घोव मेला म्हणून. David is happy.
त्या वेळा डाविडाक खुशी जाली and he calls the woman, ताणे काय केले त्या स्त्रियेक आपयले gets married to her, आणि तिचे लागीं लग्न जालो and is living his life. आणि ताचे जिवीत तो जीवन असलो. He has covered up everything. ताणे पुरा दांबून व्हेले, Nobody knows about it. कोणायक कळीत कांय ना. But God cannot stand that sin. पूण देव पाताक असल्या ते रावंक सकना. He sends the prophet Nathan, ताणे नत्यान प्रवादीक दाविदासाची धाडलो. and Nathan comes and talks to David, ताणे नातान प्रवादी येवन दाविदा लागीं उलयलो. and he says a parable. ताणे एक ओपार सांगली. There was a rich man. एकलो ग्रस्त मनीस असलो. He had plenty of sheep, ताणे मस्तू ताका बोकरे असले. and there was a poor man. एकलो दुबळोय असलो. He had only one sheep, ताणे ताका लागीं एकच त्या बोकरो असलो. and he loved his sheep so much, just like his own daughter. तासो इतलो मोग करतालो की ताच्या धुवे बरी भुरग्या बरी असो मोग करतालो. One day, some guest came to the rich man's house. एक दीस ग्रेस्तागर जण आयले, Guest. गेस्ट आयले, So सैरे आयले. so the rich man took this poor man's sheep, slaughtered and fished it all to his guest. पूण त्या ग्रेस्त मनशान काय केले, दुबळ्यांचो बोकरो काणगोन मारलो आणि त्या आयल्या सैरांक जेवण केले. When the king David heard this, केदना दावीद राया की आयको म्हणले, he was very angry. ताका राग आयलो. Show me who the person is. कोण तो मनीस म्हणून दाखय. That person will have to pay 4 sheep for 1 sheep. ताणे एक बोकऱ्या बोल्याक 4 शीप बोकरे ताका फाटी दिजे. So Nathan said, तेळा नातान प्रवाद्यान म्हणले, that man is you. तो कोणी नाही, तूस. What happened to David? दाविदा कितें जालें? He repented. तो पश्चाताप पावलो. God forgave him. देवान ताका बक्षिले. But पूण what he had spoken out of judgment, केदळा ताणे ताच्या तोंडान न्याय तीर्प जजमेंट उलयले अपराध. not knowing that it is he, सॉरी he did not know Nathan was talking this parable about himself. हां, नेतन प्रवादी ताच्या विशयान कळीत उलयता म्हणून ताका कळीत नातले. He quickly judged and said 4:1. हां, त्या देखून ताणे क्विकली सडन खाले म्हणले एका बोरलाक 4 फाटी दिजे म्हणून. And when he said that, केदळा ताणे तोंडार उसारले, सांगले in David's house, दाविदाच्या कुटुंबांत 4 of his sons were killed for his judgment. ताणे सांगले उतराक लागून ताचे 4 पुताचे मरण झाले. When we are angry with one another, केदळ आमी रागार असता, we quickly become a judge केदळ आमच्या तोंडार आमी उलयता and we open our mouth आणि आमचे तोंड उक्ते करून उलयता, and we confess. आमी उसारता. Those words are powerful to destroy and bring curse in your family. त्या उतराक कितली सकत आसा तुज्या जिवितांत समस्या शिरा पडूंक. Is the word of God opening the truth? हे देवाचे उतार तुमकां सत उगडा पे करना सागी. The same thing happened to me. असले संगत म्हज्या जिवितांत जाली. The person who caused me to be in this journey for 1 year and 2 months, म्हज्या जिवितांत 1 वर्ष 2 महिने या समस्या कारण जालो व्यक्ती, he spoke some lies. ताणे एक फोट मारन. And the person who was helping me, जो मनीस म्हाका कोण कुमो करचो आसलो, that person was very angry. तो व्यक्ती त्या व्यक्तीवर वस्तू रागार जालो. And this person said, I'm going to write a strong email against him. त्या व्यक्ती विरोध एक व्हडले बरे स्ट्रॉंग कडक ईमेल हांव घालता. So I went down on my knees हांवें काय गेले, हांवें दिमी घाली with folded hands. आनी हांवें म्हजे हात जोडले. I told this person who was helping me, कोण म्हाका कुमो करता त्या व्यक्ती लागीं हांवें सांगलें, if you hate that person, जर तर तूं त्या व्यक्तीक द्वेष करताय जाल्यार, if you speak one word wrong about that person, जर तर त्या व्यक्ती विरोध एक उतार तूं उलटे उलयताय जाल्यार, you will never be able to help me. जर तर तूं उलटे उलयता तूं म्हाका कुमो करूंक शकचो नाय. Because the kingdom of God has only one law, कित्याक देवाच्या राजांत एकच नियम आसा, and that is love. तो जावन आसा मोग. Here there are all electrical appliances working. हांगा हर एक इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेस काम करतात. It is a power. तातूंत पावर सकता. All things are working, हर एक संगत्यो काम करतात. but there is only one fuse. ताका हर एकाक एक फ्यूज आसा. The moment the fuse is blown, जर तर फ्यूज गेलो, everything will stop. हर एक काम करचे बंद जातात. So I told this lady, हांवें त्या स्त्रियेक सांगलें, you are a Muslim, तूं मुस्लीम जावन आसाय,
I'm a Christian, हांव क्रिस्त हांव and the Bible says, आमचो पवित्र पुस्तक सांगता if I hate this person, हांव जर तर एका मनशाचो द्वेष करता if तर I speak one word wrong, हांव एक उतार नेगेटिव्ह उलयता तर I can never win. हांव कधीच जैते होऊन जावचो ना. God cannot help me. देव म्हाका कुमो करचो ना. He just cannot help me. देव कुमो करूंक जायना. And when she saw the tears, हांवें ताणें दोळ्यांत दुखां पळयलीं. so I told her, हांवें तिका सांगलें give me 3 days. म्हाका 3 दीस दी. After 3 days, you can write whatever you want. 3 दिसा उपरांत तुका कितें खालें जाय तें बरय. So she meets me after every 2 weeks. ती हरी एका 2 हप्त्यांत म्हाका मेळोंक येताली. I asked her, हांवें तिचे लागीं विचारलें what did you write in the email? तुवें ईमेलांत आतां कितें बरयलाय. She said, I don't know what happened. हांवें म्हाका कळीत ना कितें जालें म्हूण. After I met you and I went back, हांव केदाळ तुमकां मेळ्ळी आनी हांव फाटीं गेली. something happened to me. I was filled with love. हांव म्हणजे थंय खालें की सडन कितें की एक बदलाव जालें. हांव मोगान भरली. She said, when I looked at you, हांव केदाळ हांवें तुका पळयलें. you are innocent. तूं इनोसंट जावन आसलोय. कांय चूक नाटली तुजी. You have not done anything wrong. तुवें खंयचीय चूक करूं न्हय. And here you are bearing it for 1 year and 2 months. जाल्यार 1 वर्स 2 महिने तूं भितर आसाय. And still you have got love and forgiveness for that person. जर तर इतलें जावन त्या व्यक्ती विरुद्ध तुका मोग आसा बोगसणे आसा तर I also want to receive that power. म्हाकाय ती सकत जाय. And I asked God to give me that power. हांवें देवा लागीं मागलें ती सकत म्हाका दी. She is a Muslim. ती मुस्लीम जावन आसली. And she would come to meet me. ती केदाळे म्हाका मेळोंक येताली. And I would say, let's not talk anything. आमी खंयचेय विशय उलोवचे नाका. You only talk to me about the Bible. तूं केदाळे म्हजे विशय बायबला पवित्र पुस्तका विशयात उलय. So she said, if that is going to make you happy, तर जर तर ह्या उलोवचें तुका खुशी करता जाल्यार संतोष दिसता जाल्यार I don't mind you speak Bible, I will listen to you. हांव बायबला विशयांत उलयतां. हांव ताच्या विशयांत हें करना. So every visit that she would come, I had to pay her 55,000 for a visit. हरी एक पटी ती येता तिका 55,000 हांवें पे करूंक आसलें. So I had to pay 55,000 for one person to listen to the Bible. एक व्यक्तीन देवाचें उतर आयकाचें जाल्यार 55,000 पे दिवन हांवें सांगितलें आसलें. And I've got only one hour to speak. फकत म्हाका 1 घंटो मात आसतलो. So after 4 weeks, ते 4 हप्ते गेले. on the 5th week, I said, can we pray now together? आतां हांवें सांगलें 4 हप्ते 5 हप्त्यान हांवें सांगलें आमी सांगात मागया. She said, if that's going to make you happy, go ahead and pray. तर तातूंत तुका खुशी मेळटा जाल्यार तें करया. So I caught a hand and we began to pray. हांवें तिचो हात दवरलो आनी मागूंक सुरू केलें. When I opened my eyes, केदाळा म्हजे दोळे उक्ते केले. she was crying like a small baby. ती एका ल्हान भुरग्या बरी रडोंक लागली. And she asked me, what's happening to me? ती विचारूंक लागली कितें जालें तुका. I said, Jesus is loving you. हांवें सांगलें जेजू तुजो मोग करता. And Jesus' spirit has come inside of you. देवाचो आत्मो तुजे भितर आसा. And your life is changed forever. तुजो जिवीत निरंतर ससनाक बदलला. Praise God. प्रेज गॉड. Hallelujah. हालेलुया. आमी सुकून गेल्या तेन्ना काले करता सैतान आमकां हर एका जाग्यांनी मार दिता. Praise God. प्रेज गॉड. All of us are Christians. आमी सकड क्रिस्तांव जावन आसा. We have been hearing the word of God day and night. आमी देवाचे उतार दीस आनी रात आयकत आहों. We pray also. आमी मागणें करता आहों. We come up retreat after retreat. आमी रेतीर वयर रेतीर करन आसा आहों. But there is one particular area where Satan keeps a person in a cage for a long time. पूण आमी इतलें करनी सैतान आमकां एक जाग्यार जायते वर्स जावन आमकां बांदून दवरन आसा. So let's go and read the scriptures and then we'll begin the topic. केदाळ आतां आमी देवाचे उतरां मुखार आमी शिकया. तेदाळ आमी ते टॉपिक आमी सुरू करया. Can you tell me what time is the lunch? 4 o'clock? टी No, what? Huh? टी टाइम No. What time is the lunch? 2:30. No, normally what time is the lunch? She is very hungry. 1:30. Okay. 1:30, no? Okay, we are already 1:30. Okay, we'll do one thing. 2:30. We'll do one thing. We'll only read the passage. Then we'll go for lunch. And then we come back, we don't take a break. Is that okay? Praise Okay, God. let's read this passage first. In Matthew chapter 6 verse 5, तुम्ही मागताना
कपाट्यासारखी जाय नाकात. One minute. Let us put it on the screen. Matthew 6 verse 5 onwards. तुम्ही मागताना कपाट्यासारखी जाय नाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्याच्या कोणशांनी उबे रावून मागोवंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळसो मेळोन जाला. 6 Yeah, go, keep going. पूण तूं मागताना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीक, दार दाम आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्ले पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. Just read that again 6. 6 पूण तूं मागताना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीक, दार दाम आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्ले पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. Then 7 ह्या शिवाय तुमी मागताना अनबरते बरी जायते बडबड नाकात. यथेश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात. तुमी तांचे बरी करिनाकात, कित्याक आपणा लागीं मागचे आदीस खंयच्या वस्तूची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा. then तर तुम्ही अशे मागा, आमच्या बापा सर्गींच्या, जसे सर्गी तसे भूमी. पवित्र जावं तुझे नाव, तुझे राज येवं, तुझी खुशी जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. जसे आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमची पातकां बक्षी. आमकां ताळ्ळेंत व्हरिनाका आनी कोट्यात न्हू आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुण्याव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापूय तुमचे गुण्याव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापूय तुमचे गुण्याव बक्षूंचो ना. praise the Lord. प्रेज गॉड. So we'll study this. Okay. And this is where all the short circuit takes place. हे आमी शिकया, तातूंत आमकां कळीत जाता खंय पुरो आमी सुकून गेल्या, खंय पुरो शॉर्ट सर्किट आसा, अशेंच आमकां ह्या उतरां मारिफात आमी शिकतेले. And I pray that this topic is going to make a tremendous impact in your life. हे हांव आशेता आनी मागता हे विशय आज शिकोवचो तुमच्या जिवितांत व्हरते बदलावान हाडूंक शकतली. As I told you, when I am the cause, केन्ना म्हज्या समस्याक हांव कारण जाता, the only solution is repentance. ताका एक पर्याय जावन आसा म्हजें मन परिवर्तन करचें. Praise God. प्रेज गॉड. And if you are quick to repent, केदळ हांव तक्षणच मन परिवर्तन तयार जाता, the Holy Spirit is always there to help you to walk that life. पवित्र आत्मा तुका तक्षणच कुमो करता, त्या जिवितांत रिगोवंक कुमो करता. Can I take one scripture येस, before we go for break? यू कॅन टेक हाफ एन आवर ब्रदर. No, if I take half an hour, it will not stop. ओके ओके. I'll just take one. Okay, go to Galatians chapter 5:16. गलेशियन 5:16 गलात गरांबरीला 5 अध्याय 16 विवळू. Five sixteen, yeah. 16 16. 6 या. I don't know Konkani, but I know English numbers. प्रेज गॉड. आणि आता हांव तुमकां सांगता, Can you ask everybody to read it, please? सांगता आमी उसार या गी देवाची उतार. आणि आता हांव तुमकां सांगता, आत्मे प्रमाणे चला. ते दाळा रक्तमासाच्यो ओडण्यो तुमी दादोशी करची नात. रक्तमासाचे ओडण्यो ओढण्यो बंद करा, मागे तुम्ही आत्म्यान चला. चालतात. रक्तमासाचे ओंदवण्यो तुम्ही बंद करा,
तसे बरे लागे आणि आत्म्याप्रमाणे जिया काय म्हणतात देवाचे उतार आत्म्याप्रमाणे चला तर पहिले काल चालू करायचे हा ते काले बरेला पहिले आत्म्याप्रमाणे जीव सांगता की उतार कुडीच्या वंदावण पैस करा म्हणता पहिले पुढे आम्ही काले करता सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ वॉकिंग इन द स्पिरिट तर आत्म्याप्रमाणे जीवनचे म्हळ्यार कितें सो व्हॉट इज वॉकिंग इन द स्पिरिट वॉकिंग इन द स्पिरिट म्हळ्यार काले अशें वाऱ्याचे की सो व्हॉट इज वॉकिंग इन द स्पिरिट when you walk in one leg or two legs आम्ही sure आम्ही चलोवन येताना एका पांयान चलता की दोन पांयान sure गॅरंटी so now I'm walking am I walking in two legs आता ब्रदर दोन पांयान चलोवन आसा की or am I walking ब्रदर or am I यार walking this way ब्रदर कशें चलता how are we walking दोन पायांनी but one after another right so what's the first step पहिले any- पहिले for- मॅटकांचे तर for anybody to walk in the spirit what is the first step जर तर एक व्यक्तीन आत्म्याप्रमाणे जियेचे जाल्यार पहिले मॅटकांचे right around them the first step to walk in the spirit is repentance पहिले आत्म्याप्रमाणे जियेचे जाल्यार त्या व्यक्तीन मन परिवर्तन करीचे you can sit in this place for another 10 years जर तर तुम्ही या जाग्यार 10 वर्सां येवन बसा but there is no repentance जर तर तुमचे मन तुम्ही परिवर्तन करिनात there will be no change तुमच्या जिवितांत बदलाव येवची ना now as the current gone off आता करंट गेलो तुमकां गोता can you make the difference तुमकां आता व्यत्यास कळटा मू बहुत अच्छा रहेगा if it doesn't come for 1 hour पर करंट 1 घंटो येना जाल्यार भारी बरें लागत what happens to you मरने वाला नहीं है ना कितें जाता आमकां देग जाता so what is repentance तर रिपेंडन्स या मन परिवर्तन करचें म्हळ्यार कितें when I hear the word केन्ना हांव देवाचें उतर आयकता whether I like it or not म्हाका तें पसंद जावन दी ना पसंद जावन दी if the word says stop देवाचें उतर सांगता रावय बंद कर I take a decision to stop irrespective of what is the cost कितेंय जावन दी खाले जावन देवाचें उतर सांगता म्हाका रावय या बंद कर खाले समस्या न्हू कितलेंय ताका पे करूंक आसय तें उतर खाले सांगता प्रमाणे हांव करता जाल्यार first comes the decision repentance is not the action hello thank you repentance is not the action रिपेंटन्स एक कार्य न्ही ॲक्शन न्ही it is only a change of thinking ते जावन आसा तुमचे मनाचे चिंताप बदलूनचे which one is more important खंयचे प्रमुख्य जावन आसा action na ॲक्शन की चिंता बदलूनचे no they don't go together write down the word उतार देवाचे produces thoughts उतार चिंताप या चिंतना आसा करता the word produces thoughts not writing thoughts produces feelings and emotions आमचे चिंताप भावना आणि बोगणा आसा करता thoughts produces feelings and emotions चिंताप भावना आणि बोगणा आसा करता emotions and feelings produce decisions भावना आणि इमोशना निर्धार आसा करतात now the moment the fan started you felt good the same thing is with repentance कसे आता the फॅन moment the repentance is honest
and genuine, at once you will find your life is full of satisfaction. Okay. कशें आतां आमकां फॅन येताना कितले अनुभव जाले केदळ आमचे रिपेंटंट करेक्ट आसता तेन्ना मात आमचे चिंत रिपेंट म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे आमची आलोचन बदली जावं तेन्ना आमचे जिवीत बऱ्यांतले बरें आसता. So you finish with actions? No. एक्शन Decisions. डिसिशन Decisions produce actions. डिसिशन का सवयो No, actions. एक्शन कार्य एक्शन कार्याक पावयता. Actions produce habits, कार्य आमकां सवयो जाता and habits produce character. सवयो आमचे काय म्हणटात Charitra. चरित्र And character decides our destination. चरित्र आमचे काय म्हणटा डेस्टिनेशन म्हळ्यार काय म्हणटा डेस्टिनेशन इल्लें हेल्प करा डेस्टिनेशन आमचो ध्येय गी शेवट Praise God. प्रेज गॉड. So when you are repenting, okay, words produce thoughts. वर्ड्स उतार तुका चिंताप अशें Thoughts करता. produce feelings and thoughts. Feelings and emotions. चिंताप Emotions produce decisions. Decision produce actions. Action produce habits. Habits produce character. Character produce final destination. उतार चिंता पडटा चिंताप आमची भावना हाडटा भावना आमकां निर्धार दिता निर्धार ते कार्या घालता कार्य आमकां संवय जातात संवयो आमची हॅबिट कॅरेक्टर जावन बदलता Final destination. फायनल आमचो शेवट जाता. So the words that you heard is ungodly. Your character will end up ungodly. जर तर तुम्ही देवाच्या उतरा विरोध ऐकता जाल्यार तुमचो शेवटी देवाच्या उतरा विरोध आसता. Is that clear? आता समजले तुमकां. So to walk in the spirit, the first thing is repentance. ताका देव आत्म्या प्रमाणे जियेचे जाल्यार पयले मॅट जावन आसा पश्चाताप म्हळ्यार तुमचे चिंताप बदलूनचे. Who has the power to change your thinking? कोणाक ती सकत आसा तुमचे चिंता बदलूंक. The word of God has power to change your thinking. देवाच्या उतराक तुमचे चिंता बदलूंक सकत आसा. So when you are going on listening to the word of God, केदाळ तुम्ही देवाचे उतार ऐकतात there are two things happening. तेन्ना दोन संगत्यो घडतात. This word is alive. कित्याक हे देवाचे उतार जीव आहे It is powerful, ते सत्यवंत sharper than two-edged sword. दोन दारीच्या तलवारी चड अधिक शार्प आसा. It divides the soul and the spirit. तो आत्मो आनी प्राण समेत विंगड करता. So it first changes your thinking पहिले ते देवाचे उतार तुमचे चिंता बदलिता. and it produces a substance called faith. चिंता बदलेलेस एक कच्चा वस्तू तुमचे भावार्थ उत्पन्न करता. So remember, उडास दर्या when you study the word of God, केदाळ तुम्ही देवाचे उतार शिकतात it is always going to teach you of things not seen. केदाळ उडास दर्या देवाचे उतार शिकताना कित्याक दोळ्याक दिसनातलो संगत्यो विशयान तो तुमकां शिकयता देवाचे उतार. And we have been living in this world making decision on things seen. आमी ह्या संवसारात जियेताना आमकां दोळ्याक खाले दिसता त्या विशयाक लागून आमी निर्धार घेता. So there are two kingdoms. तर ह्या संवसारात दोन राजा आसात. So even though you have made mistakes after mistakes, जर तर आमच्या जिवितान मिस्टेका सुखी वयर सुखी करता जाल्यार but you come and listen to the word of God, केन्ना आमी देवाच्या उतरात येवन देवाचे उतार ऐकता. it will give two things. ते दाडा तुमकां दोन संगत्यो मेळटात. Power to change your thinking तुमचे चिंता बदलूंक and the power to put it into action. ते तुम्ही काले चिंतला त्या प्रमाणे तुमच्या कार्यरूपाक घालूंक. So the first leg is you have changed your thinking, केदाळ पहिले स्टेप जावन आसा तुमची चिंता बदलूनचे but you don't have the power to put it into action. तुमकां तर सकत ना तुमचे ते कार्यरूपाक घालूंक. That's why you need faith to put into action. ते तुमच्या कार्यरूपाक घाली जाल्यार तुमकां भावार्थाची गरज आसा. If he is putting it with willpower, तुमच्या सक्तीन तुम्ही कार्यरूपाक घालता जाल्यार he will surely fall. तुम्ही पडटात. So our Christian life is not about me using my willpower, क्रिस्तांव जिवीत म्हजी सकत उपयोग करची न्ही, but it is totally God dependent power. क्रिस्तांव जिवीत हे जावन आसा देवाची सक्ती वयर अवलंबून रावचे. Is that clear? आता समजले. So he's saying, don't even think about the wrong things that you're doing. त्या देखून ते उतार सांगता तुम्ही कितें वायट केला त्या विशयान चिंती नाकात.
Only think about the good things that God has promised you and keep on thinking on those things. Automatically, faith will help you to put it into action and things will change. ताचे बदलाक तुम्ही कितें देवान तुमचे पासून कितें केला ताच्या विशयान चिंता तेतना तुमचो भावार्थ ते तुमच्या जिवितांत कार्य रुपाक घालूंक कुमो करता. Let me give an example. तुमकां एक उदाहरण दिता. If I tell you, जर तर हांव तुमकां सांगता Eldrin, तेरे को जो बोला किया ना तूने, हांवें कितें एल्ड्रन Eldrin, but, hey, don't look behind. Hey, listen. The instruction is nobody look behind. Eldrin, तेरे को जो मैं बोला किया ना, ते भावाक सांगून आसा ब्रदर कितें एल्ड्रन तुका काल सांगला तुवें केलाय मो now nobody look behind. तुम्ही कोणी फाटी पडोंक ना थोड़ा ये साइड लेना. इल्ले इशिने एक ने देखना चालू कर दिया. एकल्यान पळोवंक सुरू केलें. Because when I'm talking to him, केन्ना हांव ताचे लागीं उलोवन आसा you are also saying, तुमी सांगून I आसात also want to see what's happening behind. म्हाकाय जाय कितें फाटल्यान जाता म्हूण पळोवंक. All this time you did not even have a mind to look behind. पळय तुमकां येदोळ म्हणसर ताच्या विशयान परिज्ञानच नाटलें. Till I told you, you did not have even a thought to look behind. केदाळ सांगता पर्यंत तुमकां ताच्या विशयान चिंता The नाटलें. moment I said don't look behind, केदाळ हांवें सांगलें फाटी पळय नाकात पळोवन जालें. because the nature is to rebel. कित्याक म्हळ्यार आमचो स्वभाव जावन आसा देवाच्या उतर विरोध असो रेबेल. So God is saying, त्या when, देखून देव सांगता when I give you instructions, हांवें दिले आतां तुका नियमा इन्स्ट्रक्शनां your natural instinct is to rebel. तुजे नॅचरल स्वभाव जावन आसा रेबेल या विरोधाचे. But if you keep on listening to it over and over again, पूण तूं जर तर म्हजे उतार निरंतर आयकून आसता तर it will release a power ते दाडा त्या उतरांतून एक सकत येता to change your thinking तुजे चिंता बदलूंक and also give you the power आनी तितलेंच न्ही अनेक सकत तुका मेळटा to apply it in your life. तुज्या जिवितांत ते कार्य रुपाक घालूंक. People who live by emotions, मनीस जर तर भावनांनी जियेता तर they live the most miserable, defeated, painful, sorrowful life, and they make others' life also miserable. जो व्यक्ती इमोशनल भावना जियेता जाल्यार ताचें जिवीत आसल्यांतले पाड बाबा आतल्यांतले पाड सयत न्ही हेरांचें जिवीत तो पाड करता नाश करता. Because emotions go like ECG graph. कित्याक ताचें जिवीत ते ECG ग्राफा बरी आसता. But when a person is living by the word of God, it's always constant. केदाळ व्यक्ती देवाचे उतरा प्रमाणे जियेता ताचे लाईन एकदम स्ट्रेट नीट So आसता. that's when you make a decision. त्या देखून No तुम्ही matter what happens, Lord, I'm going to live by the word of God. त्या देखून तुम्ही अरियेकल्यानी निर्धार करून आसा कितेंय जावन काले जावन हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे Now somebody say, then why did God give emotions? त्या देखून तुम्ही जायते विचारूंक बरो तर देवान इमोशन कित्याक दिल्यात. God gave you emotions to enjoy those emotions. हा देवान आमकां इमोशन दिल्यात संतोष पावोंक खुशालकाय But it पावोंक. never gave emotions to rule over your life. पूण त्या इमोशनान आमकां ताणें रूल या कंट्रोल करून वचो. So when you say walk by the Spirit, केदाळ आमी सांगता आत्म्या प्रमाणे जियेया. I am willing to repent and walk by the word of God, and that walking is not my strength, but the walking is the strength that comes from the word of God. केदाळ हांव आत्म्या प्रमाणे जियेता तेळा म्हजी चिंता बदलता म्हजे शक्तींनी देवाच्या उतरां जियेता तेळा ते आत्म्या प्रमाणे जियेताना ताचे जिवीत म्हजे जिवितांत अनुभव I want करता. you to just think one sentence I'll say. हांव आशेता तुमी एक उतार एवढा आसतोरा. In my life, when I went through the journey, केदाळ म्हज्या जिवितांत ह्या समस्या वेळार येताना on the second day, दुसऱ्या दिसा I was told, म्हाका सांगलें your journey will end after 20 years. तुझे जिवीत 20 वर्सां पर्यंत हांगाच आसतले मरतले आसतले. Now tell me how many times this 20 years would trouble me? तुमी चिंता ते सांगले उतार 20 वर्सां कितले वर्सां म्हाका ट्रबल करता मतीर. This is the word that I learned and I was preaching that helped me to stay strong and not go into depression. प्रेज गॉड. त्या केदाळ हांव देवाच्या उतरान घट रावलो म्हाका उतरान शिकयले हे म्हजे मतीर आयले रे ते उतरान म्हाका धैर्य दिले त्या देखून आज हांव तुमच्या मुखार आसा. That's why I've come back to teach you some things which I never preached before. त्या देखून हांव आतां हांगा आयला तुमच्या जिवितांत येदोळ आयकनातले देवाच्या उतरांतले सत शिकोवंक. As I told you, when Jesus asked me the second question, how many will follow me? आमी उडलो आयकले कितले जण म्हजो पाटलाव करूंक तयार आसात. I said, Jesus, one or two. एक या दोन ब्रदरान सांगले. So he said, why? Then what are they following?
then what are they following? ते तर आणि किती फाटलाव करतात They follow healing, They deliverance, protection, car, job, boy, children, all these things. जायते जण येतात भलायकी समृद्धी सैरिक अभिवृद्धी पैसे थाच्या फाटल्यान Correct? But I already gave them the answer. हांवें ऑलरेडी तुमकां फरियार दिला जबाब दिल्या I told you, हांवें तुमकां सांगला seek you first the kingdom of God पहिले देवाचे राज सोदा and his आणि righteousness. ताचे नितीवंतपण Everything that you're seeking for is a free gift from God. हर एक तुमकां धर्मार्थ देवातून मेळटले But the people of God are saying, पूण देवाची मनशां म्हणटात Lord, that kingdom and righteousness let the preacher follow, but all that is added unto us, you put it in our account. देवाचे राज आणि नितीवंतपण तांणी फॉलो करून आणि कितें बाकी आसा पुरो आमकां येवन दी कोण प्रीच करता ते फॉलो करून If a person understands God's system, केदळ एक व्यक्ती देवाचे नियम जाणा जाता he doesn't have to pray for all those things. They will be added unto you. त्या वस्तूच्या फाटल्यान देवाचे मागाचे मुन्ना कितें बरयला ते पुरा ताका ताच्या फाटल्यान येतात Our life is आमचे जिवीत selfish, आमचे जिवीत स्वार्थाचे जावन आसा not God dependent. न्हय देवाचेर पातयेन रावचे वंदून रावचे Okay, let me put a last question to you. After that, we go for lunch. एक निमाणे हांव तुमकां क्वेश्चन सवाल विचारता Have you ever heard a word called divorce? तुमी आयका लागी डिवोर्स म्हणलो शब्द So, what is a divorce? डिवोर्स म्हळ्यार कितें Divorce is not separation. Tell me, what is a divorce? What is a divorce? वॉट इज द डिवोर्स विच्छेदन म्हळ्यार कितें The definition of divorce is डिवोर्साचे डेफिनेशन जावन आसा out of the two, दोगां मध्ये one एक or both या दोग are saying, जो सांगता I want to live a selfish life and I will live the life that I want and I'm not willing to change, is the divorce. स्लोली One or two एक या दोग is saying, I want to live a selfish life. म्हाका जाय सेल्फिश या स्वार्थाचे जिवी जिवंक That person is self-centered. तो मनीस स्वार्थी जावन आसा ताचेच पळोवनसो Praise God. प्रेज गॉड And that's why it's a divorce. तो जावन आसा डिवोर्स Can I ask this lady, how many years married? 35 35 years. Happily married? Yeah. Now when they put silver jubilee, 25 years happily married, sit down. They put for my marriage. ओके प्रेज गॉड Translate. Ah. तू डायरेक्ट रिसेप्शनला पावलंय. अरे तू रिसेप्शनाक पावया नाका. तू ट्रान्सलेट कर साहेबा. आता 35 इयर्स असो सिल्वर जिबली सिल्वर नाही काय म्हणतात 35 इयर्स 25 then. 25 इयर्स असो सिल्वर In जिबली my my life they put 25 years Ah. happy silver jubilee. ब्रदराच्या जिवितांत डेकोरेटरने लगाया. 25 वर्ष असो सिल्वर जिबली असो बॅक ड्रॉप गल्लो सॉरी You did not read yaar. 25 years happy. हॅपी भारी संतोषाचे जिवीत 25 वर्षाचे ब्रदराचे जाऊन असले म्हणून गल्ले I was reading that and I said the decorator has made such a big blunder. हांव इथे वाचताना हे डेकोरेटरने एक व्हडले एक मिस्टेक केला म्हणून चिंतालो And they gave me the mic to speak a few words. आणि तितलेच नाही ताणे म्हाका मायकी दिलो And I said, when you look at that board, I want to tell you that's the biggest lie that the decorator has put. मायक दिताना हांवें सांगले हे डेकोरेटरान व्हडली फोटो थंय बरयल्या म्हणून सांगला म्हणून Because the first 10 years were really crisis. If you ask my wife, she'll agree with me. She was there. पयली 10 वर्सां मस्त समस्या असले प्रॉब्लेम As long as you are selfish, केन्ना म्हणसर हांव स्वार्थी जाता that marriage can never be happy. त्या वेळा आमचे खाजारी जिवीत संतोषान आसूंक साध्य ना Because in that relationship, death is a guarantee. त्या संबंधार मरण खंडित येता तुझे कितले वर्ष झाली? 11 12 13 15 मस्त Now you ask all the men, 12, they will be like this only, is calculating. You ask the woman. Praise God. So, in all our relationship, death of flesh is a must. And when that dies, then only you can have resurrection life.
हर एक संबंधांत रिलेशनशिप आपल्याच्या स्वार्थाक मोरचे म्हणजे रक्त मातशें ओंदानाक मोरचे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा तेन्ना मात ते बरे जिवी जिवंक If both are selfish, जर दोगी जण सेल्फिश असल्यार स्वार्थी असल्यार it doesn't even last for 6 months. ते 6 महिना म्हणसर मुखार येता म्हूण सांगूं जायना मारामारी चालू हो गया. आता मारामारी सुरू जावंक सुरू जाली Another one is saying, okay, I'm willing to die. पूण एकलो व्यक्ती सांगूंक तयार आसा हांव म्हज्या स्वार्थाक सेल्फाक मरता And that person keeps dying. 100% तो मरून येता Dying means not farsi, दा- dying to the flesh. मोरचे म्हळ्यार फाशी घेवचे न्ही ताच्या स्वार्थाक ताच्या सेल्फाक ताच्या आशेक मराचे My wife will tell me, ते दळा बायल if today I'm a strong woman, it is only because of you. बायल म्हणटा तेन्ना हांव आज इतले बळिश्ट जाल्यार बलिश्ट जाला कित्याक तुज्या वरवीं Because she had to keep on dying and dying and dying and dying and dying to keep the word of God, and that's why the marriage remained. कित्याक म्हळ्यार तिने काले गेला तिच्या स्वार्थाक मरोवन 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 उतराक तिने घट्ट दवरला Let me give you an example. Is anybody married here? कोणी काजारी आम्ही दोघीच. काजारी आसात की कोणी Did you take a promise? तुम्ही बसाय बसाय Good time, हां. I'm with you. Bad time, I'm going to my mummy's house. तुम्ही बसवणी दिल्या की बऱ्या वेळार हांव तुज्या सांगात आसलेलो वायट समयार हांव घरा As long येतालो as you are having money, I'm with you. The day you don't have money, I'm going to my mother's house. केन्ना म्हणसर पयशे आसता हांव तुज्या सांगात आसतली पयशे नाटल्या वेळार सीधा घरा येताली As time you are healthy, I'm with you. But the moment you're sick, I'm going home. तू केदाळ म्हणसर भलायकी येवन आसाय हांव तुज्या सांगात आसतली केदाळ तू पिडेस जाताय हांव सोडून घरा येतली Is it like that? त्या प्रमाणे गी Because there are many counselors in town. कित्याक जायते कावन्सिलींग दिवचे व्यक्ती आसात Some of the counselor told my wife, जायते कावन्सिलरांनी म्हज्या बायलेक सांगले your husband is good for nothing. तो कांय उपकारना कांय उपकारा पडना Kon? तुमच्या बाईले तुमकां सांगले ते कावन्सिलर बाईले सांगले सॉरी The dog tail, if you put it in a tube for 6 years and open the tube, the tail is like that. This is how your husband is, he'll never change. So leave him. कशे एक पेट्याची सुण्याची शिमटी तुम्ही पाईपा भितर घाल्यार 6 महिने दवरल्यार 6 वर्सां. 6 वर्सां दवरल्यार ती नीट जायना त्या परमी तुजो Go. गो She said, okay, I'm ready to leave him. त्या देखून हांव ताका सोडूंक गो तयार तयार आसा But what about the promise that I gave to God? पूण सोडूंक तयार आसा पूण हांवें देवाक बसवणी दिल्या न्ही ताच्या विशयान कितें सांगचें कितें करचें Thank God that in our church, this promise is there, and the person who believes that promise stays with you till the end. देवा कारगा आमच्या ह्या सभेंत आमी प्रॉमिस करता हांव खाजारा वेळा त्या देखून देवाक बसायल्या वरवीं आमी सांगाता जियोंक शकता So how many deaths she died, you think? हाऊ मेनी How many deaths she had to die? तिच्या जिवितांत कितले पटी तिने तिच्या स्वार्थाक मोराचे पडाचे असले I'll tell you honestly, for 22 years, I've never been to any wedding. 22 years म्हणसर हांव खंयच्याय खाजाराक वचनाटलो Because my Kazar is only wedding at Cana with Jesus. म्हजे काजार अशे कानाचे काजार जाल्ले बरी जाले Means every day I'm preaching only. एवरी केदाळे हांव देवाचे उतार प्रगट I'm करतालो not there for anniversary, not there for birthday, not there for wedding, not there for anything except Christmas. I'm at home. एनिवर्सरीक बर्थडेक खंयच्याय घराच्या फंक्शनाक नाटलो घरा हांव वचनाटलो फकत क्रिसमसा वेळार हांव घरा आसतलो So when I meet my cousins, केदाळा म्हज्या खजानाक हांव मेळूंक येतलो I tell, married, खाजार जाले की children, भुरगीं आसात की no, they are in the college. अरे कभी हुआ? ती म्हणटात कॉलेजीर आसात आमी विचारचे केदाळा जाली भुरगीं अरे you met me after 22 years, no? तूं म्हाका 22 वर्सां उपरांत मेळ्ळोय Are you understanding? तुमकां समजता That was my life. त्या रितीचे म्हजे जिवी जावन आसले So what should my wife say? त्या देखून हांव म्हजे बायल खाले म्हणटालें Happy anniversary. हॅपी एनिवर्सरी Now I'm, I think, 35 or 36 years married. आता 35 या 36 इयर्स जाले समजता की तुमकां इतले पुराय असो न्ही हॅपी हॅपी मॅरीड लायफ की आसा हॅपी आसा तू तुम्हाला बाहेर मिळेल माझी पहिला. Are we learning something? आमी कांय शिकून आसा की
Anisha was saying something else. अनिशा सकाळी कितें सांगून आसले तर I am busy with God's kingdom. हांव देवाच्या राजांत बिझी आसतली. Her husband is not talking to her. तो तसो घोव म्हजे लागीं उलयनाटलो. With that, she was feeling something. त्या देखून तिका बोगणां येताली, फील करताले. So, is the enemy going to give you many, many thoughts? ते जायते चिंता तसो दुस्मान तिच्या मनांत घालतलो. And when you get those thoughts, आनी केदाळाची चिंता आमकां येतात. it is very important for you to see what those thoughts and what this word of God is saying. Are they both the same? केदाळ आमच्या मनांत चिंताप येता, ते चिंताप देवाच्या उतरार आसा की उतरा प्रकार आसा की म्हण पळोवचें गरजेचें जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Is that okay? Now, Okay. John Bharat Jirungasa. Heavenly Father, we thank you, Lord. There is so much to learn in your word. मोगळा बापा आमी तुका अर्गां दिता. आमी आतां जायते शिकून आसा आनी आमकां जायते शिकोवंक आसा. We go through different kinds of storms every day. आमी आमच्या जिवितांत नाना तराच्या वादळांत वचून आसा. But today you are teaching us exactly the solution that we need in our storms. आमच्या हर एक समस्याक वादळाक कितें देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं आमकां पर्याय दिलाय. Let our house be built on the rock and not on the sand. आमचे घर खडपार बांदलेले घर जावन आसा, न्हय रेवेर बांदलेले. Thank you for teaching us that only when we walk in the spirit that we will not fulfill the lust of the flesh. आमी तुका अर्गां दिता. केदाळा आमी आत्मे प्रमाणे जियेता. तेदाळा आमी रक्तमासाचे ओंदोन आमी दादोशी करनातले म्हणल्यार आमकां Thank कळीत you, केले. Jesus, for teaching us that we need forgiveness and repentance every moment of our life. अर्गां तुका दिता समया आमच्या हर एका जिविताच्या घडयेंत आमकां बोगसणे आनी मौन परिवर्तन करचे गरजेचे म्हणून आमकां शिकयल्या And खातीर. to continue that journey, faith comes from the word. आमी हे मुखार सुन येतना भावार्थ देवाचे उतार आयकोन येता. And practicing this every day in our life, we will find ourselves walking in the spirit. केदाळ आमच्या जिवितांत ते कार्य रुपाक घालता. तेन्ना आमी ह्या संवसारांत बरे जिवीत जिवंक साध्य जाता. It is walking in the spirit that destroys the lust of the flesh. केदाळ आमी आत्मे प्रमाणे जियेता. तेदाळ आमी रक्तमासाचे ओंदोन आमी नाश करूंक शकता. We don't have to fight it, आमी आमच्या शक्तीन झुजची गरज ना. but the word in us fights केदाळ आमचे The भितर lust. असले उतार ते झूज सुरू करता. and we walk into victory. तेदाळ आमी जैतेवन जाता. Father, I pray बापा आमी मागता every one of us are listening to this word. कोण पळय हे उतार आयकोन आसा. Let your Holy Spirit तुजो empower everyone to change their thinking. पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन हर एकल्याची चिंता बदलून दी. That when people look at us, केन्ना मनीस आमकां पळयतात they can see the light of the gospel shining in our hearts. आमच्या भितर त्या पवित्र पुस्तका देवाचे उतराचे उजवाड ते पळोवंक शकून दी. Let people recognize the fruit of the Spirit in us. ही आत्म्याची फळां आमचेर ते पळोवंक शकून दी. We don't need to introduce anybody that we are Christians, आमी कोणायकी आमची वळख सांगची गरज ना आमी क्रिस्तांव म्हणून. but let the fruit introduce us to the people around the world. केदाळा आमच्या जिवितांतले फळ पळयतना तांच्या जिवितांत ते जाणा जातात. We thank you, Lord, आमी अर्गां दिता. and we know आमी जाणाव as we learn this system of yours या सिस्टम आमी जाणा जाताना and शिकताना as we practice it, आमच्या जिवितांत कार्य रुपाक घालताना our life will never ever be the same again. आमचे जिवीत आदले आसचे ना. In Jesus' name we जेजूच्या नांवान Amen. आमेन आमेन आमेन. Praise God. Praise God. So we'll eat and come quickly. This topic is really interesting.